Pulo dobara haraba raba 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 tatara shikara haba baba baba hashi shikara haba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you ready? तयार आसात की? Excited? उत्साहित आसात? Praise God. Praise God. Yes, sir. ओके, आम्ही आता मागण्याद्वारे आम्ही आराम करूया. बाप्पाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. मंगळा बाप्पा, आयच्या वरत्या दिसापासून तू आम्ही तुका अर्घा दिता. या रात्रीच्या दुसऱ्या दिसा तुवें सकाळी तावन या घडयेपर्यंत जायती सता पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तुझ्या भावा भयणी मुखांतर तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घा दिता. परत या अमूल्य वेळार तुझे उतार आयकोंक शिकोंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. पवित्र आत्म्या, तूं आमचो मजतदार, तूं आमचो कुमोकदार जावन आसाय. खंयच्या समस्यांत आमी आसां, खंयच्या एरियांत आमी करेक्शन करूंक आसा, हर एक तुका कळीत आसा. सताच्या आत्म्या, या शिकोवण्या वेळार तूं आमकां तुज्या उतरां मरिफात खंयच्या जाग्यार खंयच्या रितीन हांवें सारकें करीजे म्हणून तुवें आमकां शिकोवचे खातीर तुज्या उतरां मरिफात ते उगडापान दिवच्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. तुवें शिकोवचे हर एक उतार आमी ते भावार्थान स्विकार करूंक आमचे भावार्थाचे आत्मीक दोळे, आमचे मौन काळीज हर एक उक्ते करचे पासून अर्घां दिता. कितें ह्या भावा मुखांतर तूं उलोवंक आशेताय ते हर एक उतार ताचे न्ही बगार तूं जे थावन येवचे जावन आसा हे सत आमी जाणा जावन ते भावार्थान स्विकार करून ते सत मानून आमच्या जिवितान खरी अर्पाक घालून तुज्या नांवाक महिमा दिवंक फावो जावन दी. अशें हर एक उतार तूं अद्भुत कुणांनी थीर करचे पासून तितलेंच न्ही, हर एक उतार सोंपेपणी समजूंक ती समजुणी जाणवाय तुजे कृपेन आमकां फावो करचे पासून अर्घां दिता. अशें हर एकल्यांनी हे जिवीत दिवचे बरोनमतोंचे जिवीत दिवचे उतार स्विकार करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. Praise God. Praise Hallelujah. God. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So those who are sitting behind, जो कोण पाटी बसल्यात can you come front, please? दया So करून occupy the chairs. मुखार येवन बसा. Come, that sister was sitting yesterday in the front. Now she went back. Why? What happened? What you said? What you said? Come on, say it. What you said? Some problem. What is it? Some problem. What she is confessing? ती काले सांगून आसा उलोवन आसा. What do we learn yesterday? आमी काले शिकल्या कालच्या दिसा. Take your words back. Praise God. This is what practice. हे जावन आसा अभ्यास. So knowingly or unknowingly, कळीत आसून या कळीत नासतना you speak words तुम्ही आमी उतरां उलयता which is affecting your life. ते आमच्या जिविताक बाधा करतात. Yes or no? वैगी नाही. Yes or no? वैगी नाही. Remember, if you don't answer this time, उडास दोरा जर तुम्ही जवाब दिना जाल्यार जेवण आसचेना. she's telling something. For one day you're going to sit back. Why? Because? No, you said you get distracted. No. Disturbing, no? Yes. That's what we are training. Satan will come and say, today I will give you temptation. From tomorrow onwards I will not come. तुम्ही आजच निर्धार घ्यायचे फाल्या नाही. You know, when you sit at the back, it's wide angle. कितें तू फाटल्यान बसताय न्ही तुका पुरा हांगा उक्ते विस्तार दिसता. When you sit in the front, केदाळा it is preacher angle. केदाळा तू मुखार बसताय हांगा मात तुजो फोकस आसता. Praise God. Thank Praise you, God. Jesus. Hallelujah. So, Hallelujah. yesterday we were learning about how to operate in the spiritual world.
आम्ही कालच्या दिसा शिकल्या कसे आत्मिक संसारांत कार्य करचे म्हणून. We learned that we have a spiritual world and we have a natural world. आम्ही काल शिकल्या एक आत्मिक संसार असा आणि एक भौतिक संसार असा म्हणून. Spiritual world is the parent world कित्याक आत्मिक संसार एक पॅरंट म्हळ्यार मूळ या आवय जावन आसा. and natural world is a child kind of a thing. भौतिक संसार ताचे भुरगे म्हणी आहेत. And to spiritual world is unseen, कित्याक आत्मिक संसार आमकां दोळ्याक दिसना. natural world is seen. कित्याक भौतिक संसार आमच्या दोळ्याक दिसता. And Paul said in 2 Corinthians 4:18, पाऊल दुसऱ्या कोरिंथ 18वी वळीन सांगता the problems which we are facing through आम्ही हे खंयचे पुरा समस्ये आमच्या जिवितांत आसात will work for your glory आमच्या महिमे खातीर ती जावन आसात. only when you केदाळा म्हळ्यार see the unseen. केदाळा तुम्ही आत्मिक संसार दोळ्याक दिसनातले त्या विशयांत पळयतात तेन्ना मात्र. But if you see the seen, जर तर आम्ही दोळ्याक कितें दिसता ते पळयता you will always speaking about the problem all the time. तेदाळा तुम्ही हर एका वेळार खाली समस्येत उलयतात. Praise God. प्रेज गॉड. The more you see unseen, केदाळा तुम्ही चड आणि चड दोळ्याक दिसनातले फाती येतात the more faster will be your manifestation. तेन्ना मात तुमच्या जिवितान चड आणि चड विगी ते पळोवंक मेळटा. Praise God. प्रेज गॉड. And also we learned आणि आम्ही शिकल्या how to see the unseen world. आम्ही कशे ते दोळ्याक दिसनातलो विशयांत आत्मिक संसार आमकां पळोवंक जाता म्हणून. Whatever God said over here, कितें पुरा ह्या उतरांत कितें बरयला देवान it is सांगला, unseen. ते पुरा दोळ्याक दिसना. And when you take that word, केदाळा ते उतार तुम्ही काण घेतात when you meditate it day and night, ते उतार दीस आणि रात तुम्ही नियाळ करतात and each and every word gives you a imagination, a picture. आणि हर एक उतार तुमकां दिता हर एक कल्पन. And when you imagine, meditate those things day and night, केदाळा तुम्ही त्या उतराप्रमाणे कल्पन करतात दीस आणि रात नियाळ करतात automatically you will start to speak the word. तेदाळा तुमकां कळीत नासतना तुम्ही ते देवाचे उतार उलोवंक सुरू करतात. The Bible says, पवित्र पुस्तक सांगता out of your abundance of your heart, कितें काळजांत बरोवन आसा ते your mouth speaks. तुझे तोंडांत भायर येता. What is the heart? काळीज म्हळ्यार कितें? What is the heart here? The heart which pump bloods? काळीज म्हळ्यार ते रगत सर्क्युलेशन पंप जाता तोगी. What brother, this heart will think? तुम्ही ओ हे काळीज म्हणजे चिंतात. This heart is our soul or spirit, depends upon the Bible verse. हे ಒಂದೊಂದು असा बायबलाच्या उतराप्रमाणे एकच तुमचो आत्मो ना जाल्यार तुमचो प्राणा विशयांत. So the more you renew your mind, तुम्ही कितले चड आणि चड तुमचे मनाचे चिंता बदलितात the spirit will start to take control of your soul. तेदाळा आत्मो काले करता आमचो प्राण असो नियंत्रण करता. When your soul aligns to what the spirit, that the word of God says, केदाळा आमचो प्राण या आमचे मन देवाचे उतार खाले सांगता त्या प्रमाणे आलोचन करता. and that's the time you start to believe, तेन्ना तुम्ही सत मानूंक सुरू करतात and then you will see the manifestation in your life. तेदाळा तुमच्या जिवितांत ते पळोवंक मेळटा. And for all these things to happen, process to happen, हे हर संगती जातात we are using the spiritual weapon called the word of God. देवाचे आयुध म्हणल्यार देवाचे उतार उपयोग केल्या वेळार मात्र. What is the meaning of the word? Word. उतार या शब्द म्हणल्यार अर्थ कितें? Words are शब्द जावन आसा God. Words are spiritual containers उतरा जावन आसात आत्मिक आयदानां जावन आसात which carries a substance called faith तातून कच्चा वस्तू म्हणलो एक भावार्थ आसता or fear, ना जाल्यार भिरांती आसता. depends upon what you speak. ते ओंदून आसा तुम्ही खंयची उतरां उलयता ताच्या वयर. So when you listen to the word of God day and night, day and night, day and night, what will come from your mouth? केदाळा तुम्ही देवाचे उतार दीस आनी रात ऐकून आसतना तेदाळा तुमच्या तोंडात जावन खाले भायर येता.
When you go and have a fellowship with the worldly people, जर तर तुम्ही या संसाराच्या मनशाचा इसड आणि सड वेळ करसितात what you will speak, ते दळा तुमची तोंडा जावन खंयची उतरां तुम्ही उलयतात and how the word of God will work in your life then. ते दळा कशे देवाचे उतार तुमच्या जिवितांत काम करूंक जाता की You know, the problem which you are facing right now कितें समस्या म्हळ्यार आतां आमचे ते मदें आसले कितें म्हळ्यार is the seeds which you planted yesterday. ते तुम्ही काल बियो ओंपल्यात पळय काल ताचे फळ जावन आसा And the Bible talks about sowing and reaping. पवित्र पुस्तक सांगता ओमचे आनी लुवच्या विशयान. It's a spiritual law. ते एक आत्मिक नियम जावन आसा. What you sow, की ते तुम्ही ओंपतात you will reap the same. ते तुम्ही लुवतात. So what kind of seeds you are sowing every day? तुम्ही खंयच्या रितीची बियो दिसपडते तुम्ही ओंपतात. It's a corruptible seed ती अविनाशी गी or incorruptible seed? नाही विनाशी गी अविनाशी बी. You are saying corruptible. तुम्ही म्हणतात Incorruptible. Oh, you said अविनाशी something wrong. Okay. अविनाशी म्हणतात. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. So we know how we have been born again. तुमकां कळीत आसा की आमी कशे नव्यान जल्मल्या. Go to 1 Peter 1:23. आमी या 1 पीटर 1:23 पहिले पेद्रो पहिलो अध्याय पहिले पेद्रू. Praise God. 1:23 1:23. You go. कारण ससनाक जियेतेल्या आणि बाळतेल्या देवाच्या उतरा मरिफात तुमका पुनर्जल्म लाभला. ओ जल्म विनाशी मनशातावन न्ही बगार अविनाशी देवातावन तुमका मेळला. Praise God. प्रेज गॉड. I need some time to understand this. Okay. 1 Peter 1:23. Okay. Being born again, आम्ही नव्यान जल्मल्या not of corruptible seed, आम्ही विनाशी बियातावन न्ही but of incorruptible seed, आम्ही अविनाशी बियातावन by the word of God, ते देवाच्या उतरावरवी which liveth ते जियेता and abideth forever. आणि आमच्या संगाता आसा. So, सदांच. according to this scripture, Peter, या देवाच्या उतराप्रमाणे पेद्रो Saint Peter is saying this word of God is the seed. साम पेद्रो म्हणटा हे देवाचे उतार जावन आसा एक बी. So if you speak the word of God, केदळा तुम्ही देवाचे उतार उलयतात it's an incorruptible seed. ते अविनाशी बी जावन आसा. No. इनकरप्टेबल. Correct. Incorruptible seed. Correct. ते अविनाशी बी जावन आसा. But if you speak anything which is contradicting to the word of God, जर तर तुम्ही देवाच्या उतरा विरोध कितेय उलयतात it's a corruptible seed. ते विनाशी बी जावन आसा. So what we are speaking every day, you have to cross check your own life. आम्ही दिसपरते कितें उलयता ते आमी पळोवन घेवया. Yesterday we learned that आम्ही कालच्या दिसा शिकल्या spirit world is voice activated. आत्मिक संसारांत शब्द कार्यरूपाक देवता. Correct? वैगे So spirit world you cannot see, आत्मिक संसार आमकां दोळ्याक दिसना but पूण through the word of God, देवाच्या उतरा मरिफात through the imagination, आमच्या कल्पना मुखांतर you can see the picture. आम्ही ते पिक्चर पळोवंक जाता चित्र. And when you meditate it day and night, केदळा आम्ही दीस आनी रात नियाळ करता and the next comes action, आणि ताचे उपरांत येता कार्य and that makes your life prosperous and successful. ते आमचे जिवीत समृद्धी आणि यशस्वी करता. Praise God. प्रेज गॉड. This is what we learned. In that faith also, we learned about the hope, imagination, how God changed Abraham imagination. आम्ही काल शिकल्या भावार्था विशयांत बरुवसो विशयान देवान कशे अब्रामाचो बरुवसो बदलल्या विशयांत. So we learned till that, correct? तितले म्हणसर आम्ही शिकल्या काल. Any doubt? तातून काय तुमकां दुबाव आसा? Yesterday I asked you to do homework. हांवें तुमकां काल एक होमवर्क दिल्ले. उडासागी? From the laugh only I can see तुम्ही whether you did it or not. तुम्ही असताना तर कळटा तुम्ही केला की नाही म्हणून. Who did it? कोणे केले? No one कोणे did it. केला?
So busy. तिने केला की You know what is the meaning of the word busy? Who did it? One person did it? You did it, sister? Praise God. प्रेज गॉड So did you had good sleep? ही 10 times she will speak. Praise God. Thank you, Jesus. So when you continue again and again and again, automatically the Holy Spirit will keep you, help you to move more into the spirit world. तू हे कंटिन्यू करत राव तुका कळीत नातल्या बरी पवित्र आत्मा तुका कुमा करता आत्मिक संसाराक एकवटून या कनेक्ट जावं. You cannot say that I do not understand what brother spoke because this brother was translating in Konkani. So no excuses. तुम्ही सांगूंक जायना म्हाका कांय गुत्तू ना म्हणून कित्याक हांव कोंकणीन ट्रान्सलेशन केलां म्हाकाय उडास आसा कालच्या दिसा सांगले ब्रदरान कोंत काणगेया आनी एक उतार काणगोन फुल्ल कोंत काणगोन ते सांगा म्हणून उसारा म्हणून. Is translating in Konkani or French? Praise God. प्रेज गॉड. So whatever is past, at least today, try to take only one scripture. If you don't do what I said, every day you're thinking about your problems, correct? अरे एका दिसा आमी समस्या विशयान चिंता So what you do, instead of thinking about the problem, take the word of God, think about the word of God. समस्या विशयान चिंच्या बदलाक एक देवाचे उतार काण घ्या त्या विशयान चिंता. And if you don't think about the word of God, तुमकां देवाचे उतार चिंतूंक जायना जाल्यार it means you have no problem at all. तर तुमकां कांय समस्याच ना म्हणून जालें. And if you don't have any problem, तर तुमकां समस्याच ना तर then you are in the wrong kingdom. तर तुम्ही सारक्या राजांत तुम्ही नात. Today Papa was teaching in John 16:33. आज ब्रदरान शिकले जॉन 6:63 विशयांत. What he said? ताणें कितें म्हणलें? What the word says? कितें उतार सांगता? In this world, या संवसारांत you will face tribulation. तुमकां समस्या कस दोग जाण आसतलेच. But be of a good cheer. कित्याक तुमी देय सांडी नाकात. I have overcome the world. कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत वेला. So if you say, I don't have any problems, तर तुमी सांगतात म्हाका कांय समस्या ना म्हणून, then you are in a wrong kingdom. तर तुमी सूख राजांत आसात. When I was operating in the wrong kingdom, केदाळा हांव त्या सारके नाटलेल्या राजांत आसता. I don't have any problems at all. कित्याक म्हाका कांय समस्याच आसनात. You know why? कित्याक कळीत आसा? Why there's no problem when you operate in the kingdom of darkness? केदाळा काळोखाच्या राजांत ऑपरेट करतना म्हाका समस्या कित्याक आसनात गोतागी? You don't know? तुमकां कळीत गोतू ना? The devil will think, anyhow this person is going to hell. कित्याक सैताना कळीता ओहो मोनीस हेम कोणा घेता. What we have to torture this person? Anyhow he is going. कशें जाल्यार वो ताका येता. Correct? But when I came to the word and start understanding the truth, केदाळा उतराक येता आनी सत हांव समजता. the problem started. केदाळा समस्या येवंक सुरू जातात. I was doing very well in the work. हांव कामागाडे बरें करूंक पुरो. I got fired 3 times in my work. सॉरी. Fired. They thrown me out of the fired from the job. ताणी म्हाका गाडी म्हाका भायर काडले कामांत हांव न्हू. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, थँक यू Jesus. जीसस. So, in this world, definitely you will face problem. ह्या संवसारांत खंडीत जावन तुमकां समस्या आसात. So now what we need to do is, त्या देखून आमी कितें करूंक आसा म्हणल्यार as we studied yesterday, आमी काल शिकल्या if you want to see manifestation, तुमच्या जिवितांत तुमकां कितें पळोवंक जाय तर every solution God has already completed in the spiritual world. कितें हर एक समस्याक पर्याय देवान आत्मीक संवसारांत करून जाला. And now you speak केदाळा तुमी आतां उलयतात the word of God, देवाचे उतार. do spiritual fishing, केदाळा आत्मीक मासली धरतात. bring whatever you need कितें तुमकां जाय तुमी हाडयेत into your natural world. ह्या संवसाराच्या भौतीक संवसारांत. Praise the Lord. प्रेज Thank गॉड. you, Jesus. थँक यू जीसस. Unless and until you speak, it won't work. कितना म्हणजें तुमी उलयनात तितल्या मनशार कितेंच जायना तुमच्या जिवितांत. When we saw in the Bible, आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता when people came to Jesus केदाळा लोक जेजूसासीन आयले for healing, भलायके बसोतो. what did Jesus said? जेजून कितें Was सांगलें? closing his mouth. Did he said that? जेजून तोंड दापून एक्शन केलें की What he said? कितें म्हणालो? Simple. कितें म्हणालो? Devil, get out. सैताना भायर सर. Get eyesight. दिश्ट घे. Deaf spirit, leave. केप्या देवून सरा भायर सर. Single line. एकच उतार. Finished. जालें.
They saw the manifestation. तांणी ते अद्भुत पळयली. The other person doesn't have faith or not, that's okay. But still you have the power. ताका तुमच्या मुखल्या व्यक्तीक भावार्थ आसा की ना गरजे ना पूण तुमच्या ते सकत आसा. Still he can see the manifestation. तुमच्या भावार्थाक लागून ते बरेपण पळोवंक जाता. But Jesus also did one more thing. पूण जेजून अनेक संगती केल्यो. Before healing, पेकोणी दिवच्या पयले he will teach. ताणे शिकवण दिली. He will preach. ताणे प्रचार केले. He gives the understanding. ताणे उतर समजुणी दिली. Once you receive the understanding, केदाळा तुमका देवाचे उतर समजुणी मेळटा. you start to believe. केदाळा तुम्ही सत म्हणतात. You start to speak, केदाळा तुम्ही उलयतात. and you see the manifestation in your life. केदाळा तुमका ते बरेपण पळोवंक मेळटा दोळ्या मुखार. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So now, yesterday we also learned that त्या देखून आता आम्ही काल शिकल्या हूं. my voice carries sound of authority. म्हज्या आवाजांत उतरांत शब्दाची सकत आसा. My voice म्हजो आवाज carries. कॅरीज कान घेता. Kangeta. कान घेता. Kangeta. Now I forgot what I said. Authority. कान घेता. म्हज्या Carries आवाजांत अधिकार आसा आवाजाचो. Praise God. समजाला मग समजाता मग. Do you know that your voice carries authority? तुमका कळीत आसा की आमच्या आवाजांत अधिकार आसा म्हणून. Yesterday I shared an testimony of my own. हांवें कालच्या दिसा म्हजीच एक साक्ष तुमकां दिल्ली. When I spoke a bad word केदाळा हांव वायट उतरां उलयतां to my wife, म्हज्या बायलेक. what I said, हांवें कितें म्हणलें. definitely that you will remember. ते खंडीत तुमकां उडास आसतले असल्या त्या दिसा. What I said? काल म्हणलें. See? What verse I said to that regarding? काल We सांगलें. are very much interested in, rather than testimony, this person's life. तुमकां साक्ष Praise God. भावा विशय काल So, जाला ताच्या विशय. what I was saying, you go to work, I will sit in home, हांवें कितें सांगलें म्हळ्यार and then you will see. तूं कामाक न्ही तूं कामाक वच. हांव घरा रावता त्या दाळा तुका कळी जातलें. Then you will see त्या दाळा तुका कळटलें. the difficulty I am facing. हांव कितें पुराय कस जाता समस्या तुका कळी जातलें. So what did happen? ताच्या उपरांत कितें जालें. So you see that the voice which I spoke carries the authority. कित्याक हांवें काल उलयल्या त्या उतरांत एक अधिकार आसा. But you don't say to your wife or to your husband, okay? Be careful. त्या देखून तुमच्या बायलेक आनी तुमकां घोवाक अशें सांगूंक वचनाकात. But one thing I learned, पूण एक संगत हांव शिकलो. okay, to take care of the children. पूण भुरग्यांक कशें सांबाळचें हांव शिकलो. And it was very difficult. ते बारीक कश्टाचें काम. I salute all the moms. हांव त्या देखून हर एक आवयक Okay, हांव and- सल्यूट करता. Both are same. Okay, that proverbs and all I don't need. So I'm saying, hands off to all the mothers. When we go to the office, you take care of the children. कित्याक हांव काल समजा हर एक हांवें स्त्रियांक गौरव या चेपे थापीचे. कित्याक म्हळ्यार केदाळा आमी कामाक येता तांणी भुरग्यांचें पालन पोशण तांणी करतात. I learned patience from him. कित्याक त्या वेळार हांव शिकलो ती सोसणीकाय कशें कितें म्हूण. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, your voice carries authority. कित्याक तुमच्या आवाजांत या शब्दांत एक अधिकार आसा. What is the meaning of the word called authority? अथॉरिटी या अधिकार म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें. Okay, but still power and authority also is different. I'll explain you. अधिकार आणि सकत म्हणलो दोन्ही ते व्यत्यास आसा. तांतून व्यत्यास आसा दोनांय. Okay, write down. बरें हा. Authority is the right. अथॉरिटी या अधिकार म्हणल्यार Sorry. Authority means the delegated right to rule or lead. अथॉरिटी म्हणल्यार डेलिकेटेड मिनिंग. Authority means the डेलिगेटेड delegated. इल्ले दिल्ले दिल्ले गे. Delegated means Giving. I am vesting, I am giving. अथॉरिटी मीन्स
दिवचे जावन आसा एक राईट टू Right to rule, delegated, right to rule or lead. अधिकार म्हणल्यार एक हांवें ताका दिवंच जावन आसा म्हजेर काय म्हणटात रूल करूंक या म्हाका चलोवन व्हरूंक लीड. Okay, it's a delegated rule which I'm giving to rule or to lead. Praise God. Okay, delegated to right to rule or lead. Okay. It's a delegated power. Again, there is a thin line difference between authority and power. We will study that. Okay. Okay. So authority means a dominion, to rule or to lead. अथॉरिटी म्हळ्यार अधिकार जावन आसा, दिल्लो अधिकार जावन आसा. काय कोंकणीर कशें जाता मिनींग सांगा, कंप्लीट सेंटेन्स पळोवन. अधिकार दिल्लो म्हाका राजवटकी चलोवंक, दिल्लो अधिकार जावन आसा. अथॉरिटी मीन्स So you also learning Konkani. लेक्चरर. Oh, okay. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Many lectures there also. That's why you have to. Praise God. Thank you, Jesus. Praise So, God. did God give us the authority? देवान आमकां अधिकार दिला की. Where? Where beginning means when you are a child? You have to tell where is that in Bible. काही पवित्र पुस्तकांत काही आसा. Okay, Genesis 1:28. उत्पत्ती ग्रंथ पहिलो अध्याय First put in KJV. 28वी ओळ. 1:28. Genesis 1:28. देवान तांकां आशीर्वाद दिलो आनी म्हणलें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या आदीन हाडा. दर्याच्या मासल्याचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलया. Okay. God blessed them, देवान आशीर्वाद दिले and God said. आणि देव उलयलो या म्हणालो. Even God has to speak. देवान समेत उलयचे पडले. If you read that Genesis chapter 1, केदळा तुम्ही उत्पत्ती ग्रंथ पहिलो अध्याय it वाचतात, will be there God said, God said, God said, or God spoke. तेतून हर एक कडेन बरयला देवान म्हणले, देवान म्हणले, देवान म्हणले. So he spoke and created this entire world. ताने उतार सांगून ओ सगळो संसार ताने रचलो. We are also co-creators with God. आम्ही ताच्या सांगाता आम्ही सहभागी जावन आसा. We will not create, आम्ही the world, आम्ही ओ संसार आम्ही रचोंक ना, but we can shape it according to our wish. आम्ही आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे आम्ही तो घेतला, करून घेतला करियत. Means you तसो- can change your situation through the word of God. तसो अर्थ कितें म्हळ्यार तो आमकां जाय जशें करियत म्हळ्यार देवाचे उतार वापरून आमकां त्या रितीन आमी ते करूंक जाता. Okay, write this line. Thank you, Holy Spirit. हे तुम्ही बरोवन काण घेया. Don't use the word तुम्ही उतार उपयोग करी नाकात. Don't use the word to describe your situation. तुमचे काय म्हणतात समस्ये, विवर, परिस्थिती विवर करूंक उपयोग करी नाकात, विवरसूंक उपयोग करी नाकात. Don't use the word to describe your situation. तुम्ही उतार उपयोग करी नाकात तुमची परिस्थिती विवरसूंक, But use the word पूर्ण उपयोग करा to change the situation. परिस्थिती बदलूंक. Are you understanding? समजले तुमका? So don't use the incorruptible words to describe your situation. त्या देखून करप्टेबल उतरा तुमचे परिस्थिती विवरसूंक उपयोग करी नाकात. But rather use the word of God ताच्या बदलाक देवाचे उतार उपयोग करा. to change the situation. ती परिस्थिती बदलूंक उपयोग करा. सन्निवेश परिस्थिती
या सन्निवेश. Praise God. प्रेज गॉड. Are you understanding? So, God has given us the authority कित्याक देवान आमकां अधिकार दिला to rule or lead. आमकां अधिकार सोलोवंको ना तर मुखासून व्हरोंक. That's what he said. Be fruitful, त्या देखून म्हणटा multiply, वाडा सडा replenish आणि काय म्हणल्या कोंकणीर वाडा सडा आणि पृथ्वी बरा the earth and subdue it, आणि तुमच्या आदी नडा and have dominion over the fish of the sea, आणि दर्याच्या मासल्याचेर आणि अंतराळाच्या सुकण्याचेर आणि पृथ्वीचेर जे त्याला सर मोनजातीचेर अधिकार सलया. fowl of the air, हरी एक अंतराळाच्या सुकण्याचेर and every living thing आणि हरी एक पृथ्वी जी त्याला सर मोनजातीचेर that moveth upon the earth. पृथ्वीर जी त्याला सर्व मोनजातीचे अधिकार सलया. Praise God. प्रेज गॉड. So God has given us a delegated power to rule, lead everything that is in the world. देवान आमकां ह्या संवसारांतल्या हरी एका संगती वयर ताचे वयर अधिकार आमकां देवान दिला. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. अर्गां जेजू. But do we use that authority in the right way? पूण आमी तो अधिकार सारक्या रितीन सारक्या मापान उपयोग करता हुंगी. Instead of using against all these things, आमी तो अधिकार ह्या संगते बसत आमी उपयोग करीत आसलो we are using against humans. पूण आमी तो अधिकार मनशा विरोध आमी उपयोग करनासा. God never said use your authority or dominion against humans. देवान सांगो ना तुमचो अधिकार मनशा विरोध तुम्ही उपयोग करा म्हणून. मनशा वयर सॉरी विरोध न्ही वयर. But when you do it, केदाळा तुम्ही हे करतात you contradict to the word of God. तुम्ही देवाच्या उतरा विरोध वेतात. That's where the problem starts. त्या देखून समस्या सुरू आरंभ जाता. You have to do exactly what the word of God says. त्या देखून आम्ही देवाचे उतार किती सांगता ते मात्र आम्ही करूंक आसा. God has given you the power to speak exactly like this. देवान आमकां अधिकार दिला तो उलोवचो ह्या प्रमाणेच उलोवंक. You don't have the authority तुमकां अधिकार ना even to change one single word in the scripture. एक उतार समेत बदलूंक आमकां कसलोच देवान अधिकार दिवना उतरांत असले. One single word can change the meaning of that scripture. कित्याक एक उतार काडल्यार ताचे संपूर्ण अर्थ बदलता. For example, एक उदाहरणाक Philippians chapter 4. फिलिपाइन्स चॅप्टर 4. Philippians. फिलिपाइन्स ओय Philippines different. Philippians. फिलिपियन्स Ah. सॉरी फिलिपियन्स Philippians. फिलिपियन्स Chapter 4 verse 6. 4:6 Philippines means Philippines, the island. Okay. कसलोस कंतुस्को दरी नाकात. हरी एक तुमची गरज मागण्यान आणि उपकारी मोनान देवाक कळीत करा. Now he is saying, be careful for nothing. हांगा बरयला खंयच्या विशयांती कंतुस्को करी नाकात. But in everything, पूण हरी एका संगतीनी by prayer मागण्यान and supplication आणि विनंतीन and thanksgiving, आणि अर्गां दिवन let your request be known to God. तुमची विनंती देवाक कळीत करा. We all know the scripture, correct? आमकां हे कळीत आसा. Yes or no? वय की नाही. Yes. Why can't we put for instead of in? ते बट्टचे इन आसा ताच्या कित्या फॉर घाल्यार कितें जाता कित्या घालून वचो फॉर. I do not know how it comes in Konkani. कोंकणीर कशें म्हाका कळतो ना कशें जाता म्हणून. We'll take this an example. Why not for? Okay, you can do like this, right? Be careful for nothing, but for everything by prayer and supplication. सॉरी स्लोली गो. It says, be careful for nothing, The but for everything by prayer and supplication with thanksgiving. You also collapsed? कन्फ्यूज. Confused. You also confused? Everyone confused? Praise God. See, there is a word called in, वय. correct? But in everything. We can also change this word into for. But for everything. Correct? आता तुमकां समजले की विषय हरी एका वेळार की हरी एका काय म्हणतात संदर्भांनी
आ हांगा काले बरयला राव अरे एक तुमची गरज मागण्यान उपकारी म्हणून देवाकडे तर Okay, okay. Ah. You know why? आता एक्झाम्पल आय विल गिव वन एक्झाम्पल Mm. तुम्ही देवाक अर्घां दिजे पिडे खातीर गी पिडा असलेल्या वेळार आ पिडा असा म्हणून तुम्ही देवाक अर्घां दिजे गी पिडे वेळार देवाक अर्घां दिजे पिडा आयल्या म्हणून तुम्ही अर्घां दिजे गी त्या पिडे वेळारी देवाक अर्घां दिजे व्यत्यास कळले गी इन और फॉर आ आ आ वय समजले गे आता तुका पिडा आयला म्हणून तुवें देवाक अर्घां दिजे गी त्या पिडा आसतानाय अर्घां दिजे See, I'm समजले गे telling, आ instead of in, we can use for. आ समजले गे Okay. According to English is correct. आ But if you use that word called for, the entire meaning of the scripture will be changed. म्हळ्यार ते इन म्हणलो शब्द असल्या वरवीं ते वाक्य सारखे जाता केदाळा फॉर म्हणलो शब्द पडल्यार त्या अरियेक त्या स्क्रिप्चराचो अर्थ बदलता Why? Because you Kiत्याक? cannot thank God for sickness. त्या देखून तुम्ही पिडा आयल्या खातीर देवाक अर्घां दिवचे न्ही When you thank God for sickness, which means God is the one who brought sickness into ताचो your life. अर्थ पिडा आयल्या खातीर अर्घां दिता जाल्यार ताचो अर्थ देवा तावन पिडा आयली म्हणून But who brings sickness? तर पिडा कोण हाडटा Okay, definitely, it is from the kingdom of darkness. खंडीत जावन ते काळोखाच्या राजा जावन आयली जावन आसा But God allows it कित्याक देव येवंक सोडटा to teach you, to train you His strategies कित्याक तो आमकां शिकयता ताचे कार्यतंत्र to overcome that problem. त्या समस्ये वेळार कशे भायर येवचे खातीर So, if you say for everything means you are putting blame on God, that God, you have brought this sickness to me. तुम्ही हर एका खातीर अर्घां दिवचे जाल्यार तुम्ही ब्लेम करनासात देवा वरवीं आयले म्हणून So, the meaning of the word in is, ताचो इन्नाचो अर्थ जावन आसा even though in this difficult situation, हांव त्या समस्यार असल्यारी I still thank and praise you त्या वेळार हांव तुका अर्घ स्तुती दिता because your word says, कित्याक तूं तुजे उतार म्हणटा by your stripes I am completely healed. कित्याक तुज्या गायांनी हांव संपूर्ण गुण जाला Praise the Lord. प्रेज गॉड Are you understanding? आता तुमकां समजले So we don't have authority to change anything, even a single word or a comma or a full stop, nothing. आमकां हर एक सिंगल वर्ड जावन दी तातूंत खोमा जावन दी या फुल स्टॉप आमकां चेंज करूंक आमकां देवान अधिकार दिवना But God has given us the authority over every things in this world except human beings. देवान ताच्या बदलाक संवसारांतल्या हर एक वस्तू वयर आमकां अधिकार दिला फकत मनशाक सोडून But, मनशा विरोध सोडून but instead of using the authority against the kingdom of darkness, आमी आमचो अधिकार काळोखाच्या राजा पासून उपयोग करच्या बदलाक we are trying to use it. Our राजा friends. विरोध उपयोग करच्या बदलाक And when you try to use against the humans, आमी काले करना साव तो अधिकार मनशा तेय आमी उपयोग करना साव the problem starts. त्या देखून समस्या उपजातात Okay? Praise God. Now, प्रेज गॉड authority is God has given us the power to lead or rule. आमकां देवान अधिकार दिला मुखासूंक या नियंत्रण लीड मुखासून व्हरूंक अधिकार दिला In Genesis 1:28, उत्पत्ती 1:28 we have learned that God has given us the authority, dominion. देवान आमकां अधिकार दिला म्हणून आमी शिकल्या And how we are going to use it? आता आमी तो अधिकार कसो उपयोग करचो Authority, authority. How are you going to use the authority? अधिकार अधिकार कसो देवान दिल्लो आमी उपयोग करचो By speaking the word of God. कशे आमी देवाचे उतार आमच्या तोंडार उलोवन When we were studying school, केदाळा आमी इस्कालांत शिकतले हांव do you have class monitors, class leaders? आमकां क्लासीक हे करूंक लिडर्स असले What they will do? ते कितें करतले They will speak.
ते काले करतले First warning is they will speak. पहिले जाऊन असा वॉर्निंग उलयताले Please be silent. तुम्ही दया करणं ओगत राहा 1 or 2 times he will say. एक दोन पटी सांगतात Even if you don't listen, जा सांगले परत आम्ही ऐका ना then we'll तर get beatings. मारून सुरू करतात Correct? होय गे So first he uses the word to control everything. कित्या हरी एक पहिल्यान काले करता नियंत्रण करूंक तो उतार उपयोग करता So God has given देवान आमकां दिला the words, उतरां दिल्यात his words, ताची उतरां to control everything हरी एक नियंत्रण करूंक in our life. आमच्या जीवितापासून Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया Okay, now right. Authority is the right. अधिकार Is the right एक inheritance. राईट मीन्स अधिकार एक हक्क जावन आसा राईट It's your right. You Ah. voting is your right, right? Ah. Voting is your Yeah. right. अधिकार एक आमचो हक्क जावन आसा So authority is your right. Okay. Power is the ability to perform. सकत जावन आसा Ability to perform, to do actions. आमची सामर्थ्य दाखोवंक राईट सामर्थ्य दाखोवंक Very difficult. या power is the ability to perform My words are difficult. no Oh, praise. because notes are little difficult you can speak Praise God. praise God Okay. So power is your right. Sorry. Authority is your right. अधिकार आमचो एक हक्क जावन आसा Power is ability to do it. अधिकार एक अधिकार एक आमचे सामर्थ्य जावन आसा Confused? करूंक एक सामर्थ्य जावन आसा I'll give you an example. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता Do you have a signals, right, in Bangalore or anywhere? आमी आमच्या कोडयाळ्यांत जायते सिग्नल आसात पळयल्यात म्हणून तुमी If there is a person who is standing in front in the signal, केदाळा तो सिग्नला मुखार एकलो व्यक्ती रावता and if he raises his hand जर तर थंय रावन तो आपणाचो हात वयर उखलिता to stop the vehicle, तो व्यक्ती वेकला गाडयो रावोंक will the vehicle stop? Will ती the गाडयो driver stop? रावतात No, right? रावतात गी But the same person पूण तस्सो व्यक्ती who puts the police uniform तो पोलिसाचे युनिफॉर्म घालता and he stands आणि त्या जाग्यार रावता and he doesn't not even to raise the hand. If he just walks and sees the lorry has to stop. ताणे हात वयर घालीचे म्हणना खाली ते जावन पाशार जाताना खाली जाता वेकला Do you see the difference? तुमकां So आतां that person has an authority, कित्याक तुमकां आतां कळ्ळें की व्यक्ती आसा कित्याक त्या व्यक्तीक तो अधिकार आसा but the power to do it is in his uniform. पूण तसो तो सकत खंयचेर आसा ताच्या घाल्ल्या त्या युनिफॉर्मा वयर युनिफॉर्म Praise God. घाल्ल्यान प्रेज Okay? गॉड Understood. Now see, God has given us the power, authority. कित्याक देवान आमकां तो अधिकार दिला And now what is that power to perform it? तो अधिकार या ती सकत परफॉर्म करीचे जाल्यार दाखयचे जाल्यार आमी काले कितें गरज How we are going to perform? कशें आमी ते परफॉर्म करियेत दाखयत So speak it, it won't work. Just like that you speak it work. तुमी अशेंच काले उलयल्यार You need an important power. तुमकां ती एक गरजेची एक सकत जायचे Who is that? कोण जावन आसा Someone said. What is that? Holy Spirit is the power. तो जावन आसा पवित्रात्मो जावन आसा ती सकत In the scripture, we studied that we have dominion. ह्या उतरांत आमी शिकल्या आमकां एक अधिकार आसा म्हूण But we don't know to use that authority. आमी तो अधिकार आमकां कळीत ना कशें उपयोग करचो Now म्हूण. the Holy Spirit teaches us आतां पवित्र आत्मा आमकां शिकयता how to use the authority. कसो आमचो अधिकार उपयोग करचो म्हूण And now you understand, you start speaking it. केदाळ हांव समजता तेदाळ हांव ते उलयतां And that's the change happens in your life. तेन्ना तुमच्या जिवितांत बदलावान पळोवंक Okay. मेळटा Go to Luke chapter 10:17. आमी लोक 10 अध्याय 17वी ओळ Luke event 10. 17 उपरांत
धाडले ते 22-70 संतोषान पाटी आयले आणि म्हणाले Come down. सोम्या तुझे नाव काढल्यार देवसा सहित आमका No, not this verse. Come 1 minute. Come down. 19. Okay. पळया He says over here, हांगा ओ सांगतात to whom he saying? कोणाक सांगता जिजो Disciples. ताच्याशी सांग Not for us then. आमका नाही तर We are also his disciples. आम्ही When ताचे we follow the footsteps of Jesus, we are also disciples. आम्ही ताच्या मेटांनी चलताना आम्ही Now ताचे see, शिजावन आसाव आता He is पळया saying, तोच म्हणटा behold, पळया I give unto you हांवें तुमकां दिला the power हांव सकत to tread on serpents हरी एक सरप and scorpions आणि इचो and over all the power of enemy, आणि दुश्मनाचे सगळे बळस and nothing shall by any means आणि खंयचेय तुमकां वायट सकत can hurt you. तुमकां बाधा करिना So Jesus has given the power, and what is that power? जिजोन आमकां ती सकत दिल्या ती सकत कितें जावन आसा Holy Spirit. Go to Acts 1:8. पवित्र आत्मा जावन आसा Acts 1:8. पळया सरप इचू आणि दुश्मनाचे सगळे बळसू पांयतळा मस्तूक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आणि कितेंच तुमकां बादाक करचे ना Acts chapter 1 verse 8. Acts 1:8 Acts, ACTS. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले उपरांत जेरुसलेमांत But you shall receive power. पूण तुमकां तुमी तो सकत स्वीकार करतल्यात After that, ताच्या उपरांत the Holy Ghost is come upon you, पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो and you shall be witness unto me त्या वेळा तुम्ही म्हाका साक्ष जातल्यात in Jerusalem तुम्ही जेरुसलेमांत and in Judea आणि जुदेयांत and in आणि Samaria समारियांत and to uttermost part of the earth. आणि संसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत You shall receive the power. तुम्ही केदार असो सकत घेतात तेन्ना That power is the Holy Spirit. तो सकत जावन आसा पवित्र आत्मो Okay, now go to Acts 10:38. देवान कशें नाजरच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पद्मेन मागलो ह्या विशयांनी तुम्ही आयकला तो सगळ्यांनी बरें करीत आणि देवसराचे पदवेकाल असलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो How God anointed Jesus of Nazareth कशें देवान जेजूक अभिषेक केलो with Holy Ghost त्या पवित्र आत्म्याच्या and सक्तेन with power, आणि सक्तेन who went about doing good ताव सगळ्यांनी गेलो बरें करीत and healing all that were oppressed of the devil, आणि सैतानान बंदपात असले हर एकल्या पिडेस्तान ताणे बरें केले for God was with him. कित्याक देव ताच्या सांगात आसलो Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. हालेलुया थँक यू Hallelujah. हालेलुया Now you see the difference between authority and power. Both are literally same, but it's a thin line difference. आता तुमका कळलो की अधिकार आणि सकत ताचो व्यत्यास बारीक ते एक तीन लाईन मात आसा ते So dominion is a right अधिकार जावन आसा एक हक and power is the ability to do. पवार सकत म्हणल्यार ती आमकां करूंक आसची ती सामर्थ्य जावन आसा Praise the Lord. प्रेज गॉड And that power is the Holy Spirit. ती सकत म्हणल्यार पवित्र आत्मो जावन आसा And now the Holy Spirit teaches you आता पवित्र आत्मा आमकां शिकयता what to speak, कशें कितें उलयचे what not to speak, कितें उलोवंक नजो where to go, खंय वसाचे where not to go. खंय वचोंक नजो Everything he teaches हर एक तो आमकां शिकयता to us, आमकां and we need to listen to him. त्या देखून आमी ताका आयकोंक आसा Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So Hallelujah. the Bible says that the Holy Spirit listens everything from God कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता पवित्र आत्मा हर एक देवातावन आयकाता and he will teach us. तो आनी आमकां शिकयता He will not speak anything of his own. ताचे म्हणल्यार तो कांय आमकां शिकयना So Holy Spirit relationship for us is very important. त्या देखून पवित्र आत्म्या ते संबंध अति गरजेचो
After these disciples received the Holy Spirit, केदळा शिसांनी पवित्र आत्मो घेतलो everyone were in fear. ते पहिले भिरांतीन आसले But after receiving the Holy Spirit, केदळा पवित्र आत्मो घेतलो they came out ते भायर आयले and start speaking the word of God. आणि ताणे देवाचे उतार परगटव सुरू केले They have boldness. तांकां ते धैर्य आयले They have that authority, power. They used it in a right way. तांणी ते अधिकार पदवी सकत हरी एक सारख्या रीतीने तांणी उपयोग केले We see massive healings happening in the book of Acts. आम्ही ती था अपोस्तलाच्या कृत्यांत जायती ओडली ओडली अद्भुत आम्ही पळयता Peter is raising people from the dead. ताणे सांपेद्रून खाले गेले मेल्ल्यांक जीव केले Paul is making the crippled men to walk. ओ सोलोंगो जायनाटल्यांक सोलाशे केले पावलो न्हू How all these things happens? कशे येल्यो परत संगत्यो जाल्यो With the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन If Holy Spirit can do to them, जर तर पवित्र आत्मो तांच्या मुखांत करता तर the Holy Spirit can also do to us as well. आमच्या बसती तो पवित्र आत्मो आमच्या मुखांतरी करता The Holy Spirit who helped to create the world, पवित्र आत्म्यान कुमो केलो ओ संसार रचोंको the same Holy Spirit who anointed Jesus Christ of Nazareth, तस्सो पवित्र आत्म्यान नजर त्या जिजूक अभिषेक केले the same Holy Spirit who has raised Jesus from the dead, त्यास आत्म्यांत जेजून मेल्ल्यांक उठयले the same Holy Spirit in book of Acts, तस्सो पवित्र आत्मो धर्मच्या कृत्यांत working on the disciples, सिसा सांगाता काम केल्लो the same Holy Spirit is working inside of us. तस्सो पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा No change, तातून कांय बदलावन ना but are we listening to Him? पूण एक कारण आमी ताका आयकत आवंगी God म्हणले speaks to us 24/7. देव आमच्या निरंतर म्हणल्या बरी उलोवन आसा He is speaking all the time, तो हरी एका वेळार आमचे लागीं उलयता but we are not listening to Him. बट आमी ताका कान दिना We are listening to not the good shepherd, but the stranger, आमी बऱ्या गवळ्याक कान दिना आनी परकी मनशाक आमी कान दिता and we automatically get into the problems of our त्या lives. देखून आमकां कळीत नासतना आमी समस्याक सांबाळता Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया So, do you see dominion, तुम्ही आता authority? शिकल्या डोमिनियन या अधिकार आणि पॉवर नो सकत Yeah, power. या So now it is our duty, a right, to use it in a right way. ते आमचे काम जावन आसा तो हक्क सारक्या रितीन उपयोग करचो Okay, write down this line. आता बरें या Believers are given spiritual authority सत्वंतल्याक एक आत्मिक अधिकार दिला Believers are given spiritual authority सत्वंतल्याक एक आत्मिक अधिकार दिला through the Holy Spirit, पवित्र आत्म्या मुखांतर through the Holy Spirit, पवित्र आत्म्या मुखांतर which is the right to use ते जावन आसा हक्क उपयोग करूंक right to use ते जावन आसा हक्क उपयोग करूंक God's power देवाची सकत for spiritual purposes. आत्मिक कार्यापासून पर्पस God's power for spiritual purposes. आत्मिक संगत्या खातीर या पर्पस I'll repeat again. Believers are given spiritual authority सत्मंतल अंक एक आत्मिक अधिकार दिला through the Holy Spirit, पवित्र आत्म्या मुखांतर which is the right to use एक हक्क आमकां दिला उपयोग करूंक God's power देवाची सकत for spiritual purposes. पूण आत्मिक संगते खातीर Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया Where are we using the spiritual authority in our life? आमी केई केदना ती आत्मिक अधिकार उपयोग करता खंयच्या वेळार For example, एक उदाहरण something happened in my life. अरे कितें म्हज्या जिवितांत कितें जालें Have you heard about that Habakkuk 2:2, right? Vision. आबाकूक तुमी आयकला आबाकूक टू दर्शना विशयांत Praise God. The vision you have to write, तातूंत बरयला and दर्शन every बरय day you have to open आनी हर एक दीस उक्ते करीजे and read it. आनी उलयजे It will tarry, इट विल tarry. It will
come slow, हे कंडीर जावन येताले but definitely it will happen. पूण कंडीर जावन ते घडता Correct? वय गे You have doubt in that? अबाकूक राव Praise God. आय विल रीड अबाकूक So you know what vision I wrote? त्या वेळार हांवें विजन कितें बरयलें कळयता तुमकां I want a 4-story building, म्हाका म्हजें विजन जालें म्हाका 4 मळ्याचें बिल्डींग branded car, आनी व्हडले ब्रँडेड कार fourth swimming pool, आनी 4th फ्लोरांत स्विमींग पूल branded shoes, branded dress, branded watches. हर एक ब्रँडेड शूज वॉच Don't laugh. Literally, I wrote it and I kept it in the Bible. तुमी आसा नाका ते क्लॅप मारनाका ते बरयल्ले आनी हांवें दवरले बायबलान And I was reading every day. आनी तितलेंच न्ही हांव सदांय वाचतलो ते Am I using the spiritual power in the right way? हांवें ते आत्मीक अधिकार सारक्या रितीन उपयोग केलो गी See, giving these things to me, it's nothing for God. We can give. देवाक त्यो पुरो संगत्यो दिवचे कांय व्हडले विशेष न्ही दिवंक शकता But if I receive that, जर तर हांव ते स्वीकार म्हाका मेळटात even God would not save me. देवूय म्हाका राखोवंक शकना Definitely, I would have been gone, dead and gone long time back. ताच्या की हांव पयलेच देवान मस्तू पयसेत आसलो So I was written this and I was reading it. हांव ते काले गेल्या बरयलें मात न्ही हांव वाचतलो So during the pandemic, केदळा ते कोविड आयलें all the things are happening in the pandemic time. ते Okay. हर एक त्या कोविडाच्या वेळार जाल्लें So Papa was taking a testimony of a person who is from Australia. ते दळा ब्रदर एक ऑस्ट्रेलियाचा व्यक्तीची साक्ष काणून आसलो He was in a life-threatening disease. ताका कालेगी मस्त काले म्हणटात मरणादीक पिडा आसली मारेकार पिडा And he wrote a vision ताणे एक दर्शन बरयलें saying that, ताणे म्हणालो Lord, सोम्या when I come out of this situation, no, Lord, not when. Lord, I shall come out of this disease हांव ह्या समाजातून भायर येतलो and I will take the mic हांव मायक काण घेतलो and I'll go all around the world हांव सगळ्या संवसाराक वेतलो to share my testimony to others. हांव म्हजी साक्ष हेरांत वांटून घेतलो He has written this vision in his Habakkuk 2:2. तानं आबाकूक दुसऱ्या वळी प्रमाणे ते दर्शन बरोवन दवरले It came to pass आनी ते आयले जाले that brother got healed तो गुण जालो and he's traveling around Australia to share his testimony. ताणी काले ऑस्ट्रेलिया सगळ्यांनी वचून ताची साक्ष दिवंक सुरू केले Now is the climax. आता सुरू जाले Now the Holy Spirit came to me. आता पवित्र He is inside of me. He is explaining me. पवित्र आत्मो म्हाका विवरण दिवंक लागलो Now can you check what vision you wrote? त्या वेळार म्हाका कळी जालें तूं हे खंयचें विजन बरयलाय Can you compare to that vision what he wrote? त्या व्यक्तीन बरयल्या त्या विचाराक ते कंपेर करून पळोवन पळय कशें आसा Are you using in a right way? तूं तुजो अधिकार सारक्या मापान हक उपयोग करन आसाय Then it pricked my heart. त्या जाणा म्हज्या काळजाक तोपल्या बरी जाली Immediately I took it. हांवें त्याच घडये काण गेलें I tagged it हांवें ते पिनले and I write a new vision. आनी हांवें नवे योजन बरयलें Lord, विजन सोम्या I want to serve in your kingdom. म्हाका सेवा करूंक जाय तुज्या राजान Within 3 months, खाली 3च म्हयन्यांनी it came to pass. ते पळोवंक मेळ्ळें I started to take revisions in the Zoom classes. हांवें 3च म्हयन्यांनी झूम क्लासीनी रिविजन करूंक सुरू केलें And there my journey started. तेय जावन म्हजी पॉयंट आरंभ जालें It's still going on. आतां अशें वचूनच आसा Thank you, Jesus. ते आर्गांजी Hallelujah. हालेलुया So, are we using the spiritual authority in the spiritual way? आमी तो आत्मीक आधार अधिकार आत्मीक संगत्यो खातीर आमी उपयोग करना सांगी God has given the spiritual authority to use for spiritual purposes. कित्याक देवान तो आत्मीक अधिकार दिला आमकां आत्मीक संगत्यो खातीर But when we try to use it for our own purposes, केदळा आमी तो उपयोग आमच्या स्वंत कुशेक उपयोग करता again we do something contradicting to the word of God. तेन्नाय आमी देवाच्या उतरा विरोध आमी कितें कांय करना Because God said, कित्याक देवान म्हणलें when you seek my kingdom, केदळा तूं म्हजेर आसोताय my righteousness, म्हजें नितीवंतपण all other things will be added unto you. तुका हर एक संगत्यो तुका मेळटल्यो Yes or no? वय की न्ही But we Christians, you know what we do? पूण आमी क्रिस्तांव आमी कितें करता We do ulta. आमी ताच्या ऑपोजिट उलटा Lord, करता first you give everything, पहिले म्हाका पुरा दी and then we'll come and seek your righteousness and your kingdom. तेदळा हांव तुजें राज आनी तुजें नितीवंतपण सोदून येता And when you receive everything, तुम्ही केदळा सकट तुमकां मेळटा by the time you will come at 80,
त्या वेळार तुमचे 80 वर्सां जातात Lord, what I am going to do at this age? आता तुम्ही काय म्हणता ह्या प्रयार हांवें कितें करचें Everything gone. कितें रीग जालें गेले Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There's a scripture says, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. त्या देखून उतार म्हणटा म्हाका बॉल दितल्या जेजू क्रिस्त सगळे सुसंगती करूंक म्हाका साथ दी Do you believe that scripture? तुम्ही ते उतार सत मानतात Yes or no? वय की नाही Yes? Correct? Brother, you came in a car, right? या Can you remove that car from that place? जाता की Why are you laughing? कित्याक आसतात You can do all things through Christ Jesus who strengthens you, right? You have the strength. You can go and lift the car and keep in some other place. जाता की ब्रदर म्हणटा ते कार आसा ते कार सायडीक धरून कित्याक तुमी सांगले म्हाका बॉल दितल्या जेजू क्रिस्ताचा वे संगती करूंक साध्य आसा म्हूण Can you? जाता Then Saint Paul said something wrong then. तर सांग पावलो कितें की सूख सांगला Bible is always wrong. बायबल सर Bible is always right and truth. We are wrong. कित्याक बायबल सदां सत Paul आनी said- सारकें जावन पूण आमी चुकल्या I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. पावलून सांगले He's talking about the spiritual. म्हाका बॉल दितल्या जेजू क्रिस्ताचे संगती करूंक साध्य म्हळ्यार आत्मीक संगते विशय सांगून आसा Through Jesus, जेजू मुखांतर I can preach हांव म्हाका शिको प्रसार करूंक जाता the word of God देवाचे उतार to many places. जायत्या जाग्यांनी There was an example. एक उदाहरण Papa was teaching on this scripture. ब्रदर उतरा विशयान शिकवण दितलो Praise God. So there was one question. तर एक सवाल आयले So if you can say that I can do all things through Christ Jesus who strengthens me, जर उतार सांगता म्हाका बॉल दितल्या जेजू क्रिस्ता सवे संगती करूंक म्हाका साध्य म्हणून can you speak to that chair and to come from there to here? त्या कदलाक सांगून जाता की थंय जावन हांगा ये म्हणून Chair or something, I'm not sure. चेर या दुसरे खंयचे की म्हाका कळीत ना त्या साध्य आसा की You don't need to prove others. You don't need to prove others तुमकां हेरांक दाखोवंक जायना by removing the chair from there to here. ते चेर थंय जावन काण हांगा हाडूंक Are you understanding? आता So समजले where are we using these words, the scriptures? आमी खंयच्या जाग्यार ही उतरां आमी उपयोग करूंक आसा So when I say I can do all things through Christ Jesus strengthens me means हांव सांगता म्हाका बॉल दितल्या जेजू क्रिस्ताचा वे संगत्यो करूंक साध्य आसा हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार no matter what happens to me, कितेंय म्हज्या जिवितान कालय जावं दी I can come and preach and do everything what God has asked me to do. कितेंय खंयच्या परिस्थिती खाले जाल्यारय हांव येवन जाग्यार देवाचे उतार प्रगट करता That is the spiritual strength is talking about. ते जावन आसा आत्मीक सक्ते विशयांत Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Are you Hallelujah. understanding? आता तुमकां समजता Huh? So, त्या देखून believers are given spiritual authority through the Holy Spirit, which is the right to use God's power for spiritual purposes. त्या देखून सत्मंतल्याक तो एक अधिकार दिला आत्मीक अधिकार पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर ताचे कार्य करूंक Praise God. So now, everyone has that power and authority with you. हरी एकल्यातय तो अधिकार आणि ती सकत तुमच्या थंय आसा And now the Holy Spirit teaches you पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता where you have to use. खंयच्या कडेन आमी तो उपयोग करचे म्हणून Yeah, I am using right here. हांव म्हजी सकत ह्या जाग्यार उपयोग करना आसा I'll give you one more example. हांव तुमकां आनी एक उदाहरण दिता In Nelliyadi, नेल्ल्याडी okay, we had the 3 months discipleship retreat. ते 3 महिन्याची डिसायबलशिपाची रितीर After आसली pandemic, that was 2022. पॅन्डम कोविडा वेळार 2023 अंत Okay, and after it completed on September, ती सप्टेंबर मुख जाली Papa has to go to Australia on the month of October. ताका ऑक्टोबरांत ऑस्ट्रेलिया वचूंक आसले ब्रदराक And one more sister was there, she has to go to Malaysia. आनी एक भयण आसली तिका मलेशिया वचूंक आसले So there is, the main preachers are not there, so the responsibility has been given to us. त्या देखून कोण मुख्य ती शिकोवन दिताले ते नासले तर म्हजे त्या जबाबदारी म्हजे वयर आयली I am one person. हांव एकलो व्यक्ती There are 2 more sisters, आनी दोग भयणी आसल्यो and again, I'm not sure, 3 or 4 people will be, 4 people are given the responsibility to preach the word of God. 4 जाणांक प्रसार करूंक तांकां एक दिल्लो अधिकार Okay, जबाबदारी. before that,
ताच्या पयले And I've seen Papa taking so much of sessions from morning till evening without rest. हांवें पळयलां ब्रदर सकाळी जावन संजे म्हणसर कांय विश्राम नासतना विराम And नासतना you see, काणी घेतालो he will see walk here and there. आनी तितलेंच न्ही तेणें तो वचून आसतलो He never get tired. तो कांय पुरासान ताचे ते दिसनाटली Okay, it looks like he is standing, but Holy Spirit is standing on his behalf. तो पळयताना तो रावता बरें दिसतालो पूण पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तो रावतालो So I asked the Holy Spirit, हांवें सांगलें पवित्र आत्म्याक I want to experience this strength. म्हाकाय ते बळ म्हाका अनुभव करूंक जायचे So that time, what happened? त्या वेळार कितें जालें म्हळ्यार I came the Monday as the retreat has to start. I came by Sunday evening. सोमारा रितीर सुरू जावची आसली हांव आयतारा संजे आयलो So I heard the news that Monday no one is available. कित्याक हांवें म्हाका खबर मेळ्ळी सोमारा कोणी आसचे नात The म्हणून person has to come from another place. Train got delayed. कित्याक तो व्यक्ती ट्रेनार येवन सो आसलो ते ट्रेन वेळ जाले The other two persons which has to come, they also got delayed. आनी दोन व्यक्ती येवंक आसले तेय वेळ जाले So I am the one who's left. एकलोच हांव ते उरलो I started the session at 9 o'clock. हांवें सेशन 9 वरार आराम केलें First session was over 11. एक सेशन 11 वरां मुक जालें Then a small break. आनी ताच्या मध्ये एक धाकटो विराम Again आसलो 12 o'clock it started. आनी परत 12 वरां स्टार्ट जालें Went till 2. ते 2 वरां म्हणसर जालें Then we had a lunch break. ताच्या उपरांत आमकां लंच ब्रेक आसली And then we started at 3:34. 3:30 या 4 o'clock Went सुरू till जालें 6 o'clock. ते 6 वरां म्हणसर जालें And then we had mass and adoration. ताच्या उपरांत मीस आनी आराधन आसलें It was over at 8 o'clock. ते 8 वरां मुक जालें The dinner got delayed. त्या देखून जेवण वेळ जालो I have another session. ताच्या उपरांत म्हाका आनी क्लास आसली So 10:30 10:30 वरां we had dinner. ते त्या देखून 10:30 वरां So- जेवण From that morning till night, I was feeling fresh. सकाळी जावन संजेर म्हणसर राती म्हणसर No हांव त्या tired at वेळार कांय म्हाका पुरासानातली एकदम फ्रेश आसलो And now I'm in the bed about to sleep. केदळ हांव न्हिदोंक गेलो बेड्डाक I was so joyful. हांव बरो आनंदान One आसलो is, I got the time to preach the word of God. कित्याक म्हाका जायतो वेळ मेळ्ळो देवाचे तर परगट करूंक गो And another thing is, I have learned so many things. हांवें शिकलो जायतो संगती हांव शिकलो Because during that discipleship retreat, I was operating in the spiritual pride. हांव त्या डिसायबलशिपा वेळार म्हजे ते एक आत्मीक अहंकार आसलो Means, I think to myself that I know everything. हांव चिंतलो म्हाका हरी एक कळीत आसा म्हणून That brought me down. त्या देखून ते म्हाका ताणें So the सकयल Holy Spirit helped me to come up again. त्या काय पवित्र आत्म्यान म्हाका ते जावन वयर उखल्लो So from that time onwards, I'm very careful using the Holy Spirit power. त्या देखून हांव पवित्र आत्म्या सकत उपयोग करताना मस्त जागृत काय So नासता when I about to sleep, केदाळा हांव तो न्हिदोंक गेलो I said, thank you, Holy Spirit, for this day. हांवें सांगलें अर्गां पवित्र आत्म्या ह्या दिसा पासून And the Holy Spirit reminded me, आनी पवित्र आत्म्यान म्हज्या उडासा काडलें you remember once you asked that you want to experience this strength? तूं उडास आसा की तुवें सांगलें म्हाका तुवें सकत अनुभव करीचे म्हणून Do you experience from morning till night? तुवें आज अनुभव केलो की सकाळी जावन राती म्हणसर You don't even have a single pain in your body now. आतां तुज्या कुडींत एक चूर खंयची दूख ना And then I realized त्या दाडा म्हाका कळीत जालें I can do हांव म्हाका करूंक शकता all things हरी एक संगती through Christ Jesus जेजू क्रिस्ता मुखांतर who strengthens me. तो म्हाका बॉल दिल्या वरवीं Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू Hallelujah. जीसस हालेलुया So I am using the spiritual authority आतां हांव ती आत्मीक अधिकार to, उपयोग करना आसा to overcome every tiredness in my body हरी एक म्हज्या कुडींताच्या हरी एक समस्या जैत करूंक by planting the seeds आनी देवा ते उता बी घालून in other person's life. हरी आनी दुसऱ्यांच्या जिवितार त्यो बियो घालून Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. Hallelujah. So there is a dominion which has been given to you. कितें आमकां देवान हर एकल्यांक तो अधिकार दिला There is a power which has been given to you. तुमकां देवान तो एक सकत दिल्या When you use it in the right way, केदाळा तुमी ती सारक्या रितीन वापरतात you will get तुमी घेतात manifestation miracles in your life. तुमच्या जिवितांत अद्भुत कार्य तुमकां पळोवंक मेळटात Okay, write this line also. आतां हे वाक्य बरें हा Authority is the freedom अधिकार जावन आसा एक सुडका to decide तर निर्धार करता to act without hindrance. To decide to act without hindrance. कितेंस
पाटी मुखार करिनासतना कार्याक घालूंक कुमक करता. अधिकार Authority is the freedom अधिकार एक सुटका जावन आसा. to decide तो निर्धार करता to act without hindrance. कितेंच अडकळी नासतना कार्य करपाक घालूंक कुमक करता. So when you use this power, authority and everything, आमी केन्ना तो अधिकार या सकत आमी उपयोग करता. you should not use there should not be any hindrance. तांदून कितेंच हिंड्रन्स Hindrance. अडकळ आसना. Praise God. अडकळ What is that hindrance? ती अडकळ म्हळ्यार कितें. A doubt might arise Sorry? in your heart. Doubt. दुबाव येवंक पुरो तुमच्या काळजान. Will it work when I speak? हांव उलयल्यार जाता गी. Will people listen to what I say? लोक आयकतालो गी हांवें कितें सांगलें तें. That is the hindrance which from the kingdom of darkness to stop your authority. ती अडकळ जावन आसा काळोखाच्या राजांत तुमचो अधिकारीक तो अडकळ घालता. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Again, another example. आता अनेक तुमकां उदाहरण दिता. Initial days, त्या दिसांनी when I start to preach the word of God, हांव देवाचे उतार शिकयतालो. I will start making the prayer. हांव पयले मागण्याक म्हणटालो. Okay, before that, when I pray in tongues, I used to have this habit. केदाळा हांव सुरू करचे पयले हांव भाशेंतल्यान उलयतालो. The devil will come into my thought सैतान म्हज्या चिंत मार येतालो and he will say to me, आनी तो म्हणटालो, hey, I know about your past. हय तो येवन म्हणटालो म्हाका कळीत आसा तुजे आदले In जिवीत. and out I know about you. तुजे भितरले भायले हर एक म्हाका कळीत आसा. So because you are preaching the word of God, तूं आतां देवाचे उतार शिकयताय म्हणून so can you become the child of God? तूं देवाचो भुरगो जाताय गी. Will the people listen what you are hearing? तूं काले सांगताय ते लोक आयकता गी. Now, आतां should I listen to this thought? हांवें ते What should I do? ते चिंता आयकचे गी या हांवें कितें करीचे ताचे I have बदला. to overcome. हांवें ताचे वयर जैतोरी. Now I have to speak. हांवें काले करचे उलयचे. I'm praying in tongues. All these things are happening. Now I'm speaking. आतां हांव भासाचे तेणेन उलयतालो. आतां उलयता. I'm not preaching आतां हांव शिकयना. so that I will become the son of God. हांव शिकयता देवाचो पूत जावंक म्हूण हांव शिकयना. I am preaching हांव शिकयता because I am the son of God. हांव देवाचो पूत जाल्ल्या वरवीं. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank Are you you, getting Jesus. it? I'm preaching because I am the son of God. कित्याक हांव शिकयता म्हळ्यार हांव ऑलरेडी देवाचो पूत जावन आसा. त्या खातीर हांव शिकयता. I'm not preaching because I want to become the son of God. Because I'm a son of God, I'm preaching the word of God. वय हांव शिकयल्या वरवीं देवाचो पूत जायना. हांव देवाचो पूत जाल्ल्या वरवीं हांव शिकोवन दिता. So the same Holy Spirit who works in me by preaching, तो वस्तू पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसलो तो आमकां शिकयता. the same Holy Spirit works in their life तोच पवित्र आत्मा तांच्या जिवितार काम करता. to receive it. तो घेताना. So there is no my power involved over here. सॉरी My power म्हजी involved सकत over here. इनवॉल्ड नॉट इनवॉल्ड. Not involved over here. त्या जाल्यार म्हजी सकत ताची गरज ना. म्हजी सक्तेची. I'm not using my power. त्या जाल्यार म्हजी सक्तेची म्हाका गरज ना. I'm using the Holy Spirit power. म्हजी देवाच्या पवित्र आत्म्याची सकत हांव उपयोग करता. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Are you getting it? आता तुमकां कळ्ळें जालें. So त्या देखून the words, the sound उतराक या शब्दाक which you speak आमी उलयता carries authority तातूंत अधिकार आसा and power. आनी सकत आसा. That's what yesterday we saw, that Jesus spoke to the wind and to the sea. ते आमी कालच्या दिसा पळयल्या. त्या देखून जेजू वाऱ्या वादळाक उलयलो. Jesus spoke to a person who was afflicted with the evil spirit. जेजू उलयलो तो सैतानाच्या बंदपात आसल्या त्या व्यक्तीक तो उलयलो. Paul also spoke to the evil spirit. पाऊल आनी वायट स्पिरिटाक तो उलयलो. Peter also spoke to the evil spirit. पेद्रूय त्या वायट स्पिरिटाक तो उलयलो. Everything listened to every evil spirit listened एक वायट स्पिरिट आयकता. because कित्याक they are speaking the word of God. कित्याक ते देवाचे उतार उलयतात. When you also speak the word of God केदाळा तुम्ही देवाचे उतार उलयतात. against a situation, तुमच्या समस्ये वेळार you can also experience the तुम्ही
तुम्ही ते अनुभव करतात in your life. तुमच्या जीवितांत. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. So, how to use this? कसे आता आम्ही तो उपयोग करसो. Even you remember Jesus also spoke the word and cursed the fig tree. तुमका कळीत असा जिजोई उलयलो आणि त्या अंजीर रिकाक उलयलो आणि शिराप घालत ताणे. In the same way, त्याच प्रमाणे we can also curse आम्ही काय शिराप घालूंक जाता the sickness. पिडे We can also curse आमका शिराप घालूंक जाता the problems समस्या वयर to die from the root. त्या मुळात नासावंक. But पूण whom we are cursing? आमी कोणाक शिराप घालता. It's not that literally you have to curse. By speaking wrong words to others also, you are bringing a curse into your life. जर तर आम्ही शिराप अशेंच घालीचे म्हणा जर तर तुम्ही उतरां वायट उलयता जाल्यार तुम्ही तुमच्या जिवितांत शिराप आपणावन आसात. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So now we will see the system. You all know that, but still, let's revise one more time and we'll study deeper into it. How to speak the word against your situation. Okay? आता आमकां कळीत आसा त्यात आमी परत आमी शिकया आमच्या समस्या वेळार आमी कशे उलोवचे म्हणून. Okay, let's go to Mark 11:22. आता आमी परत या मार्क 11 अध्याय 11:22. जेजून जाप दिवन म्हणलें देवाचेर भावार्थ दवरा. Okay. Jesus answering and said unto them, जेजून जबाब दिली आणि म्हणालो have faith in God. देवाचेर भावार्थ दवरा. Or means तसो have God kind of faith. असो अर्थ देवा सारक्याचो भावार्थ. I already said, हांवें तुमकां येदोळो सांगला when you see Jesus answers केदळा जेजू आन्सर या Or God- जबाब दिता or God answers, आणि देव जबाब दिता He is giving you instruction to follow. तो तसो अर्थ सूचना पाळचे जावन आसा. When you follow those instructions, केदळा तुम्ही देवान तुमची सूचना पाळटात you will have your your miracles or manifestation, whatever it is. तेदळा तुम्ही ते सूचना पाळटात तेन्ना तुमच्या जिवितांत ती अद्भुता या मॅनिफेस्टेशन तुमकां पळोवंक मेळटात. So he is starting and saying, have faith in God. त्या देखून हांगा सूर्य तो काल सांगता देवाचेर भावार्थ So दवरा. first step ते पयले मॅट जावन आसा. in speaking the word, देवाचे उतार उलोवचे you have to check तुम्ही ते चेक करूंक आसा whether I have faith in God हांवें तो म्हाका देवाचेर भावार्थ आसा की or I have faith in some other things. या दुसऱ्या वस्तूचेर म्हाका भावार्थ आसा म्हणून. So first step, हे पयले मॅट have faith in God. देवाचेर Okay? भावार्थ दवरचो. Next, दुसरे he is saying, for verily I say unto you, हांव तुमकां सतत हांव तुमकां सांगता little bit above. That whosoever shall say unto this mountain, कोणी या काय म्हणतात say it unto this या mountain, डोंगराक सांगता कोणी या डोंगराक सांगता be thou removed, हांगा जावन उमटोवन and thou cast into the sea, आणि दर्यांत वचून पड shall not doubt in his heart, ताच्या काळजांत दुबाव करिनासतना but shall believe आणि सत म्हणता those things कितें ताणें सांगला which he said ते कितें ताणें सांगला shall come to pass, ते कम टू पास जाता ताच्या शी- जिवितांत. he shall have ताणें कितें सांगला whatever he say. कितें सांगला त्या प्रमाणे जाता. Okay, now how many word say is appearing in this scripture? ಎಂತನು कितल्या पटी से या सांगचे म्हणले शब्द दिसता या You don't count from there, brother. Let them count. I can read also in one time in Konkani they will understand. Okay. हांगा बरयला खरेच हांव तुमकां सांगता कोणी या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणे कितें सांगला ते घडतले म्हूण सतमानीत जाल्यार ते ताणें सांगलेल्या बरीच जातेले. ओके, प्रेज गॉड. Zatele. Praise God. प्रेज गॉड. So, how many times the word say or said comes?
ते कितले पटी सांग से या सांगले म्हणून असा से और सेड Okay, let's read 1, एक 2, दोन 3, दोन तीन 4. 4 So in this scripture, या अवस्वरांत you see 4 times सो 4 पावटी the word say comes. से म्हळ्यार सांगचे विशयांत असा. Do you see the power? तुमका कळी जाले सकत Yesterday also we learned tell the stars. Abraham told to tell the stars. अब्रामाक सांगले त्या नकेत्राक सांग So say has the power. कित्याक सांगच्यांत सकत असा. Now what to say, that is important. किते गरजेचे म्हळ्यार किते सांगचे ते गरजेचे जावन आसा. Bible doesn't ask you to say the problems. हांव तुमका सांगिना तुमचे समस्या सांगा म्हणून. Bible asks us to say the word. बायबल सांगता तुम्ही उतार देवाचे उतार सांगिजे म्हणून. Okay, praise God. Now Praise see, God. आता पळया. you have the power of faith here. So see, पळया. that whosoever shall say unto this mountain. Okay, now, who is that whosoever? हांगा उसो एवर कोणी म्हूण शब्द आसा. तातूंत कोण कोणी म्हळ्यार कोणी Who is that whosoever? उसो एवर म्हळ्यार कोणी म्हणलो शब्द आसा. या दोंगराक सांग म्हणून. तातूंत कोणी म्हळ्यार कोण अर्थ कोणी Can everyone? तसो अरी एकलो म्हण येता गी Everyone. अरी एकलो गी Everyone. अरी एकलो गी Are all our children of God? अरी एकली देवाची भुरगी गी Are everyone are the children of God? हरी एकली देवाची भुरगी गी. Now she is saying yes. You are saying no. When I asked that question, you said yes. And she said no. There's confusion now between you. यस नो असा थोडे. Not everyone can become the children of God. हरी एकलो देवाची भुरगी नाही. Only those who believe in Jesus can become the children of God. कोण जेजूक सत म्हणता ती जावन आसात देवाची भुरगी. Now tell me, who is that whosoever? तर सांगा आता वेळार तर कोणी या उसो एवर म्हळ्यार कोण Those who have faith in God. कोणाक देवाचेर भावार्थ आसा तो व्यक्ती. That's what this scripture is important. त्या देखून देवाचे उतार He गरजेचे. says that have faith in God. त्या देखून बरेला देवाचेर भावार्थ. So whosoever have faith in God कोणाक देवाचेर भावार्थ आसा shall say unto this mountain. ताने काले केले जे त्या दोंगराक सांगीजे. What is this mountain? काले ते दोंगोरो कंचे ते दोंगोरो Mountain. माउंटन कंचे ते दोंगोर म्हळ्यार Why Jesus has to say to the mountain? कित्याक ताने म्हणले ते दोंगराक सांगा म्हणून. Problems? Really? Really problems? I'm asking you again. आता परत हांव विचारता What is mountain over here? हांगा माउंटन या दोंगोर म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें. Huh? सिकनेस प्रॉब्लेम्स. Praise God. Praise so God. you are very clear. तुमका करेक्ट कळीत आसा. Okay, that is correct. तुम्ही This सांगले is समा. way the devil will put pressure on you. त्याच प्रमाणे सैतानी So- आमच्या वयर दबाव घालता. You have to stand firm on the faith. त्या वेळार तुम्ही तुमच्या भावातान दड रावचे गरज. If I ask you a right. question, are you a male or female? What you will say? हांव तुमका एक सवाल इसारता You said तुम्ही male. दादलो गी बायल गी You say female. How many times I ask, you shall the same answer, right? होय. आम्ही कितले पटी तुम्ही इसारल्यार तुम्ही स्त्रीत म्हणटात या चेडूत म्हणटात वय गे. So the Satan will come and say it again and again and again and again. The same thing what you did in the past. त्याच प्रमाणे सैतान काले करता आधी काले केला ते परत 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 येऊन मनांत सांगता. But you stand firm on the promises of God that everything as your past is nailed on the cross. तेन्ना तुम्ही देवाच्या उतान ते दृढ रावतात थीर रावतात. अरी एक आमचे आदले देवा कुर्सार खिळायला. He cannot have power over you, केदाळा तुमच्या वयर ताका अधिकार ना. but you can have dominion over him. आता तुमका ताच्या वयर तुमका अधिकार असा. Praise the Lord. Praise God. Now see, so he is saying, you shall say unto this mountain. हांगा कितें बरयला या दोंगराक सांग म्हूण बरयला से. So Bible is teaching us, आमकां- Jesus is teaching us, पवित्र आमकां पवित्र पुस्तकांनी जिजो आमकां शिकयता कितें म्हळ्यार don't speak about the
problem, तुमच्या समस्ये विषयांत तुम्ही उलय नाकात, but speak to the problem. तुम्ही त्या समस्येक उलया. Is God is your creator? कित्याक देव आमचो रचणार. Are you sure? वय गे Hmm? Does he doesn't know that what you go through? ताका कळीत ना की तुमच्या जिवितांत कितें जाता म्हणून. Yes or no? वय गी नाय. Then why you are saying, going and saying the same problem to him तर as if ताका कळीत असल्यार परत परत वचून खाल्याक तुमकां समस्या येता ताजे लागीं सांगतात. as if he is a short-term memory loss patient? ताका कितें उडास उरना गे, उडास ना म्हण गे. You laugh, but every time you go and say, right? जाल्यार तुम्ही असतात वचून तेच And God सांगतात. is वय also गी saying, "अरे यार." देवी चिंता आसलो हे खाल यार. देव चिंतेन आमी सांगता. So the system is, don't come to God and tell about the problem, but God is saying, go and speak to the problem. देव हांगा खाले नियमा शिकयता म्हणल्यार तुज्या समस्या विशयांत म्हाका सांगिनाका, तू समस्याक तू सांग. What you have to say? कितें आमी सांगूंक आसा. You come to my house, तू म्हज्या घरा ये, I'll put you rice, हांव तुका जेवण I'll put you घालता. chicken gravy, आणि चिकन नुस्तें I'll put वाटता you pickle. आणि लोणचें We'll घालता. both join hands, we'll go around about the world. आमी सांगता मेळोन एक भोवया. So what you have to say? आमी कितें सांगूंक आसा. Now we have to use the authority and power which God has given to you. आतां आमी देवान दिलो तो अधिकारी सकत आमी उपयोग करूंक आसा. Be thou removed तुकाच तू उमटोवन काड and cast into the sea. आणि दर्यांत वचून पड. Where to go? खंय वसाजे, What to do? कितें करीजे, What to do? कितें करीजे, Where to go? खंय वसाजे. So you have to tell to the sickness, problem, whatever it is, तू खंयचे पिडा जावंक पुरो काले समस्या जावंक speak. पुरो तुम्ही उलयजे in the name of Jesus, जेजूच्या नांवान. be removed from my life. म्हज्या जिवितांतल्यान I cast into the sea. उमटोवन दर्यांत वचून पडोवन The नासा. power and authority. कित्या अधिकार आनी पदवेन उलयजे. Don't say, you come here now. थंयचे सांगून वचो ये लागी. You have to use the power and authority in the right way and speak to the problem. तुम्ही तुमचो अधिकार आनी पदवी सकत सारक्या रितीन उलोवन उपयोग करीत. And when you use in the name of Jesus, त्या वेळा तुम्ही जेजूच्या नांवान उपयोग automatically you करतात. have the power and authority. त्या वेळा मात्र ते अधिकार आनी Now you सकत speak to उपयोग the mountain. त्या वेळा तुम्ही डोंगराक उलोवंक You जाता. speak to the problem. तुम्ही समस्या उलोवंक In the name जाता. of Jesus, जेजूच्या नांवान I uproot you from my life. हांव तुका म्हज्या मुळांतल्यान उमटोवन काडटा I cast into the sea आनी दर्यांत वचून पड म्हूण सांगता. and you never come back. आनी ते जावन फाटी येनाका केन्नाच. Correct? वय गे. Understood? Second, दुसरे say to the mountain त्या डोंगराक सांगा what to say, what to do, where to go. कितें करीजे खंय वसाजे. Be removed ते तुमकां सुमटोवन and cast into the sea. आनी दर्यांत वचून पड. Third important thing. दुसरे गरजेचे This संगत. is what? Yes. Shall not doubt in his heart. ताच्या काळजांत ताणे दुबाव करू नजो. That's what we wrote. ते आमी बरयले जावन आसा. To act without hindrance. कितेंच अडकळ नासतना आमी कार्य करीत. You should not doubt. त्या देखून आमी दुबाव करू नजो. When you start doubting, केदळ आमी दुबाव करता whatever you said कितें तुमी सांगला will not work. ते जायना. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Have you seen people going to the church and speaking everything in the name of Jesus? Come, this, that, this, and everything, and they'll come very much energized. And when some person coming and asking, "How is your life here?" Yeah, man, this is happening, that is happening. You tell the same thing again. Now what happened? And you also tell the same thing. You also tell that I prayed, but still God is not answering me. That's it, done. तुम्ही पळयला की जायते जाण इगर्जी घेतात जेजूच्या नांवान बळादीक जावन सांगतात पूण परत फाटी येवन खाले म्हणटात काले सांगचे कितें सांगचे तेच समस्येत प्रॉब्लेमात उलयतात. So we have to be very, very careful what are we speaking and what we are believing. त्या देखून आमी जागृत आसाय आमी काले फाती येता काले उलयता त्या विशयान. So God is saying, do not doubt in his heart, जिजो देव सांगता तुझ्या काळजांत दुबाव करिनाका, but shall believe ताच्या बदलाक तू सत मान. those things कितें सांगलाय, which he said कितें तुवें सांगलाय shall come to pass. ते येतले. He shall have ते जातात whatsoever he say. तुवें कितें सांगला त्या प्रमाणे. He shall have कितें तुवें सांगलाय whatsoever he say. तुवें कितें सांगल्या प्रमाणे. Third one is, तिसरें जावन आसा don't doubt, दुबाव करिनाकात, but only believe. सत माना. पूण सत माना. That father with the lunatic son तो मरलुकाचे समस्या असले तो बापय came to the disciples, तो शिसास ते येयलो and disciples could not.
cast him, correct? शिसांग ते ताका भायर काडूंक जावना. But Jesus said, bring him to me. पण जेजून काले सांगा ताका हांगाडा म्हणालो. Just Jesus able to do it? जेजू करूंक जाता कितें? Yes or no? जाता की? येस जाता की You ना? know that incident? If I go there, it will take some more time, please. I'll tell you, there's a father who has a lunatic son. एक बापाय असलो ताचो पुताक मोरलोक असली. The situation, it's in Mark chapter 9, you can go and read later. तांदून मार्क 9. 9 Okay? It Chapter and the happens exactly after transfiguration. केदाला जेजूचे रूपांतर जाले ताचे उपरांत हे जाल्ले घडी जावन आसा. Now what happens? ताचे त्या वेळार कितें जालें म्हळ्यार That son, तो पूत he'll fall in the fire. तो उज्यान पडटलो. At times, त्याच वेळार he fall in the water उदकांत पडटलो. and he fumes some kind of white solution from his mouth. ताच्या तोंडांतल्यान पेंड येतालो. Okay? He brought him to his disciples, Jesus' disciples. ताका जेजूच्या शिसा मुखार हाडलें. But they could not cure him. ताका तांकां गुण करूंक जावना. And then Jesus knows about that. त्या जेजू कळीत जालें. He asked the father to bring the son. ताणें म्हणलें बापायक म्हजे ससे हाडा म्हणलें. And Jesus could able to heal him. ताका जाता आसा ताका गुण करूंक जेजूक. He says one word to that father. ताणें एक उतार त्या बापायक सांगलें. If you believe, तूं सत मानताय जाल्यार all things are possible for God. अरी एक संगती देवाक साध्य. If you operate in unbelief, केदार तूं अविश्वासांत आसताय nothing can possible with God. खंयचेय देवाक करूंक जायना. Because you are not cooperating with him. तूं कित्याक तूं देवाक सहकार दिनाय. Jesus gave the power and authority to the disciples to cast out demons. जेजून ताच्या शिसांक अधिकार दिलो की सैतानाक वाईट शक्तीक धांवडोवचो. Yes or no? वय की नाही दिला की ना. In Luke 10:17 we saw that I have given you the power. वडोल आमी वचले लुकाचे 10-17 वळ्यान वाचले ताणी सगळो अधिकार दिल्लो. But why disciples couldn't cast them? कित्याक तांकां ते करूंक जावना. Because of their unbelief. कित्याक तांच्या अविश्वासाक लागून. Why we are not speaking? कित्याक आमी उलयना. Because of our unbelief. आमकां आमचे ते अविश्वास आसा. So that's what he says. You should not doubt. ताका त्या देखून म्हणटा तुवें दुबाव करूं नजो. But shall believe. ताच्या बदलाक तूं सत मान. Little bit up. वयर up screen up screen hello Brother Ronald, hello. Screen up. Okay. वयर That 23 23 shall not doubt in his heart, ताच्या काळजांत दुबाव करूं नजो. but shall believe. पूण तूं सत मान. What are you believing? तूं कितें सत मानताय. Now according to the scripture, what you have to believe? या उतरा प्रमाणे आमी काले सत मानिजे. Whatever I taught, gone. हांवें कितें सांगलें पुरा गेलें. Now he is saying, आतां हांगा shall सांगता believe that those things. What are those things? तो त्यो संगत्यो म्हळ्यार खंयच्यो त्यो विशय. To move and throw. When you believe that you speak what to do and where to go, you believe that it shall come to pass, he shall have whatsoever he say. ते दोस थिंग्स म्हळ्यार काले सांगला कितें खंय वचून पडाजे कितें करीजे ते संगत्यो त्या विशयान बरोवन आसा. All the males, raise your hand. सॉरी Male. मेल जदले आत वयर करा. She is also reaching. Male. दादले You know, brothers, this scripture is for us, not for women. Because it says, he shall have whatsoever he say. It never said she. ही ये पुरा कोणाक हे उतार दादल्यांक श्रियांगी शी म्हणून ना. He only, that's what I'm saying. He. Only he. It's for us only, brother. या तर आमकां मात हे उतार ही Not for बरेला women, not for she. शी म्हणून ना ते. That sister is checking other mobile. Whether it's there, she or not. Sakadengi means? All for all. Who said all? He said he only. Women are all included in men. तांदून स्त्रियोय आसात इन्क्लूड. Okay, women has been taken from the Adam, correct? कित्याक बायलांक So, when he केल्ले says- आदावा मुखांतर When he says he, त्याचो अर्थ ही म्हळ्यार included she also. तांतून शी आसा. So now
त्या देखून when you believe whatever you say in the name of Jesus, I command you, spirit, be uprooted from my body and cast into the sea, and you never come back. And you believe whatsoever you say, you shall have whatsoever you say. तुम्ही कितें सांगला म्हळ्यार तुम्ही कितें सांगला जेजूच्या नांवान म्हज्या कुडींत असल्या पिड्याच्या दुश्टात्म्या जावं कितेंय सांगला जेजूच्या नांवान मुळात म्हणून दर्यांत वचून पोड सांगले ताच्या विशयांत तुम्ही दुबाव करूंक ना. So first is have faith in God. पहिले जावन आसा देवाचेर भावार्थ. Second, speak to the mountain what to do, where to go. दुसरे जावन आसा दोंगराक सांगचे खंय वसाजे कितें करीजे म्हणून. Third, do not doubt. तिसरे जावन आसा दुबाव करूं नजो. Fourth, believe in your heart. चौथे जावन आसा काळजांत सतमानीजे. Fifth, you shall have what you say. पंचवे जावन आसा तुम्ही कितें सांगला तशें जाता. Now it's not over. It's still one more step is pending. तर जावन अनेक मॅट बाकी आसा. 24. 24th ब्रदर. Therefore, त्या देखून I say unto you, हांव तुमकां सांगता what things soever you desire, तुमकां कितें पुरा तुम्ही आशेतात you pray, तुम्ही मागतात believe that सतमाना you receive them, तुमकां मेळ्ळा म्हणून and you shall have them. तेदा तुमकां मेळटले. Therefore, I say unto you, what things soever you desire. I will speak Yeah. one. So 24th म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकड मागण्यान तुम्ही मागतात ते तुमकां मेळ्ळास म्हूण सतमाना आनी ते तुमकां मेळटलेस. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. You remember this desire? हांगा तू उडासा Yesterday we डिझायर learned that hope होप डिझायर म्हळ्यार एक ती एक आशा is the content, भरवसो जावन आसा. is the content of your faith. तो तुमच्या भावार्थाचेर वंदून आसा. So when you have hope, right hope, you shall have right faith. खेदाळा तुमचो भरवसो सारको आसता तुमचो भावार्थी सारको आसता. Now in verse number 23 he is talking about the system to speak to the mountain, speak to the problem. 23व्या ओळींत म्हणटा तुझ्या समस्याक या त्या दोंगराक तुवें उलोवचें. Now in 24 he is speaking, Jesus is telling what you have to come and say to me or to the Father. 24th ओळींत म्हणटा तू म्हजे लागीं येवन कितें सांगताय त्या विशयांत या म्हज्या बापाय लागीं वचून कितें सांगताय त्या विशयांत उलोवन आसा. Do you pray? तुम्ही मागतात Pray every day to God. तुम्ही सदांय मागतात देवा लागीं. When you pray, what you do? त्या वेळार tell all your मागल्यार problems. तुम्ही कितें करतात काले मागतात कशें मागतात. Now okay, before पहिले apart, if you are saying that I am praying, तुम्ही I am telling all the problems, जर तुम्ही सांगतात मागतात मागण्या वेळार सगळं समजतात हांव सांगता जाल्यार that is not a prayer. ते मागणे न्ही. Prayer is मागणे म्हळ्यार you speak to God, तुवें देवा लागीं उलोवचें. you open your heart to God, तुझे काळीज देवा लागीं उक्ते करचें. the Lord opens his heart to you. त्या वेळार देव ताचे काळीज तुका उक्ते करता. It's a two-way ते communication. दोन्ही विशयांत एक संभाषण जावन आसा. You speak to God तू देवा लागीं उलोवचें and God speaks to you. देव तुजे लागीं उलयता. And now he is saying, आतां हांगा तो म्हणटा you come and speak your desire. तू तुजी आशा कितें आसा बरो असो जाय ते उलय. Thank you, Lord. अर्गां जेजू My husband has been healed. म्हजो गूण जाला. Thank you, Lord. अर्गां जेजू My son got a job. म्हज्या पुताक काम मेळ्ळ्या. Thank you, Lord. अर्गां जेजू My husband is drinking म्हजो गो the blood पियेता. of Christ. जेजूचे रगत पियेता. When you say that, तुम्ही केदाळ तुम्ही सांगतात again he is confirming, आणि परत तो सांगता कन्फर्म believe करता that you receive them, पहिले सतमाना तुमकां मेळ्ळा म्हणून you shall have them. त्या दाडा तुमकां मेळटलेस. Is it simple? इतले सुलभ आसा गे. But why we are making so complicated? पूण आमी काले केला मस्त ते कॉम्प्लिकेट केला. So he says that when you pray, believe that you receive them and you shall have them. कित्याक तो काले म्हणटा की कितें सकड मागण्यांत मागला ते मेळ्ळास म्हूण सतमाना आनी तुमकां मेळटले. You can ask a question. तुम्ही एक सवाल विचारता. Brother, how to believe हांवें कशें सतमानचे for the things what we did not get from God? कितें देवातान आमकां मेळोन आमकां मेळ्ळा म्हूण कशें आमी सतमानचे. That's what he has given the faith to see the spiritual things which is already completed. त्या देखून आमकां तो भावार्थ दिला आत्मीक संसारांत करे अरियेक संपूर्ण कितें जाल्लें तें पळोवंक. When I give this phone to someone, what you will say? जेन्ना हांव हे फोन एका व्यक्तीक दिताना तुमी कितें म्हणटात. You say thank you. That is the world. तो संसार That's a world way. थँक्यू म्हणटा आमी. When someone gives a gift, you say thank you. आनी गिफ्ट दिताना संसार रितीन आमी थँक्यू म्हणटा. But in the kingdom of God, पूण देवाच्या राजांत first comes thank you.
पहिले येता थँक्यू. When you say thank, पहिले तुम्ही अर्गान दितात then you are believing ते केन्ना सत म्हणतात whatsoever you say, कितें तुम्ही सांगला and it shall come to pass. त्या दाळा तुमच्या जिवितांत ते पळोवंक मेळटा. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, थँक यू Jesus. जीसस. Hallelujah. So Hallelujah. what we learned here आम्ही हांगा कितें शिकून आसा म्हणल्यार today, we learned that the word, the sound has the power and authority. कित्याक आमी शिकल्या उतरांत सकत आनी पदवी आसा म्हणून. So now you speak it in the right way. त्या देखून आमी सारक्या रितीन ते उपयोग करूंक आसा, उलोवंक आसा. Follow the system. हे नियमा प्रमाणे आमी फॉलो करूंक आसा. When you go for the tour, केदाळा तुम्ही एक प्रवासा घेतात you have a पिकनिकाक, checklist, right? तुमचे ते एक लिस्ट असता. You have to, when you go for abroad, आम्ही तुम्ही you will बाहेर have a येतात checklist. ते एक चेकलिस्ट असता. You need the visa, you need the passport, तुमका विजा जायचे, पासपोर्ट you need the जायचे, ticket, तिकीट जायचे, supporting documents, everything. एरी एक The company will give you the checklist. कंपनी तुमका ते चेकलिस्ट दिता. The same way, त्याच प्रमाणे before you getting into using the power and authority, check. Am I केदाळा operating in faith in God? केदाळा हे देवाच्या पदवी अधिकार उपयोग करताना हांव देवाची सकत उपयोग करताना चेक करा ही चेकलिस्ट. Am I speaking to the mountain? हांव त्या दोंगराक उलोवंक आसा गी म्हणून. Did I say what to do, where to go? हांव सांगून आसा की खंय वचचे खाले करीचे म्हणून. And I haven't doubt. आनी म्हज्या काळजांत दुबाव आसा गी म्हणून. I am only believing. हांव काली सतमानीचे And finally, आनी निमाणे and I'm giving thanks, हांवें अर्गां दिवंक आसा. whatever I desire. कितें म्हजी आशा आसा त्या When you पासून. fulfill all these things, हरी एक संगती संपूर्ण जायचे तर you are going exactly according to the word of God, तेन्ना तुम्ही त्या देवाचे उत्तर प्रमाणे येतात and you will see the तेन्ना manifestation. मात तुमकां ते पळोवंक मेळटा. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. So now the Holy Spirit is the power who teaches all these things. पवित्र आत्मा जावन आसा तो सकत ते वरवी ते हरी एक संगती. We go into the lab to practice. ते जाल्यार आमी लॅबार वचून ते प्रॅक्टीस Correct? करूंक आसा. Without practicing, we will not see the results. आमी प्रॅक्टीस करना जाल्यार आमकां ते फलितांश पळोवंक So in जायना. the same way, त्याच प्रमाणे this is a theory class. ही आता थियरी क्लास जावन आसा. When you go out केदाळ हांगा जावन भायर of येतात this gate, या गेटी जावन भायर your practical class starts. त्या जाल्यार तुमचे प्रायोगिक कार्य क्लास आरंभ जाता. Whatever you learned, कितें हांगा तुम्ही शिकल्यात you have to apply it. ते तुमच्या जिवितांत एप्लाय करूंक आसा, कार्यरुपाक घालूंक आसा. When you apply it, केदाळ तुम्ही कार्यरुपाक घालतात first time you might get failed. पहिल्या पटी तुम्ही सोलोवंक पुरो, Second time you might get failed. दुसऱ्या पटी तुम्ही सोलोवंक पुरो, Third time you might get failed. तिसऱ्या पटी तुम्ही सोलोवंक पुरो. But still start doing it again and again and again. पूण परत परत तुम्ही करशात जाल्यार When you understood the secret, केदाळा तुमकां हे गुट कळीत जाता, समजतात. each time when you fall, केदाळा हर एक पटी तुम्ही पडटाना the Holy Spirit will teach you. पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता. But don't stop. त्या वेळार रावे नाकात. Go on. Go on. आनी की करा, आनी की करा. When you go and go and आनी go, मुखार वसा मुखार at one करा. time, आनी एक वेळ येतलो you will see the results. त्या वेळार तुम्ही फलितांश पळयतले. And once you see the result, केदाळा तुमकां ती फलितांश मेळटा. don't keep it with you. तुमच्या ते दवरूं नाकात. Go and share with others. तू हेरांक सांगात वचून वांटून किया. That's what we have been called for. त्या देखून देवान आमकां आपोवणे दिला. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Okay. Does anyone has any pain? कोणाक हांगा कोणाक कुडीर कांय मनी कांय दुख काले मनी आसा. Physical pain? कुडींत भौतिक शरिरांत कांय पेन आसा. Praise God. One? Yeah. Anyone? Okay. Two? दोन. Okay. Three? Only one answer here. Wow, this brother. Okay, I'll learn. This. Okay, what we are going to do is you stand in your place. आता तुम्ही काले करी म्हणल्यार तुमच्या जाग्यार उबे रावा. The person next to you तुमच्या कुशीन बसलो व्यक्ती will lay the hand तुमचो तो हात तुमच्या वयर दवरतलो on the other person. आणि त्या उबे रावल्या व्यक्ती वयर I'll make a prayer, हांव मागणे करतलो. and this brother will also do in Konkani. हांव कोंकणी सांगतलो. Doesn't matter in which language you do. खंयची लँग्वेज वयर गमन नाकात. The devil understands the word of God, सैताना कळीत आसा देवाचे उतार. and he will flee. तो धांवता. Okay? ओके. Come on, stand up. Everyone stand up. हरी एकलो उबे रावा. So those who are sick, कोणाक समस्या आसात next to that can lay the hands on the head on the other person. तांणी त्या व्यक्तीच्या तकले वयर हात दवरा. कोण उबे रावली पयले कोणाक समस्या आसात तुमच्या बगलेन असल्या व्यक्तीन Doesn't matter whether a head or hand. काही दोरयेत हातार या माथ्यार नो प्रॉब्लेम काही हात दोरयेत.
Praise God. Praise Thank you, God. Jesus. थँक्यू जीसस. One person can come and help this sister, please. एक कोणी खाली असल्यार हांगा मुखार या आले हांगा आसा हांव मुखार देर बोत आं हियर हियर Here, here. हियर फ्रंट You did not listen what I said. हां Ah, हां okay. प्रे मेळ्ळे की पुराय की सांगात You need what, sir? Check with her. हांगा आसा सिस्टर दिवस Angasa, Angasa. हांगा आसा हांगा 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 कोंकणी. कोण खाली आसा हांगा या Even if you doesn't have pain, doesn't matter. You hold your hands. नो प्रॉब्लेम कोणी दुख ना जाल्यार एकामेक हात धरा Praise God. Go to Mark chapter 16, आमी मार्काच्या 16व्या अध्यायाक या 16 17. 17 Mark 16, 17. 17 कितें म्हणटा सत म्हणटल्याक असल्या असराची पदवी मेळटली म्हजे नांवी ते देंवसार 17. सोडयतले 17. नव्या भासांनी उलयतले 17 16, 17. 16 17 मार्क Hmm. सरप आतां धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलीय वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून ते तांकां बरे करतले And these signs shall follow them that believe. कोण सत म्हणटा एलिपुरा खुणा पडोवंक मेळटल्यो कोण सत म्हणटा तो This is particularly for the person who is laying hands on the other one. Okay? हे जावन आसा कोण आत वयर मागणे करना आसा ते त्या व्यक्तीक मेन कितें जावन आसा सत मनीचे बिलीव If you haven't done, this is the first time, doesn't matter. But the only criteria is you have to believe. आनी एकच विशय कितें म्हळ्यार तुमी सत मानीचे तितलेंच When you believe, these signs shall follow you. What is that? केदाळा तुमी सत मानतात एलिपुरा संगती तुमच्या जिवितांत जातात First one is पहिले you shall cast out demons, तुमी देवसाराक धांवडेतात and they shall speak with new tongues. तितलेंच न्ही नव्या भासांनी उलयतात 18. 18 18 18 16 18 वयर वयर अप They shall take up serpents. ते सरप आताक धरताले If they drink any deadly thing, आनी कितेंय ते वायट मारेकार वीक पियेती जाल्यार it shall not hurt them. तांकां कांय बादाक जायना They shall lay hands on the sick, ते पिडेस्तांचे हात दवरतले and the sick shall recover. आनी पिडेस्त गुण जातले So you have to believe. त्या देखून तुमी सत मानीचे I am laying my hand हांव म्हजो हात दवरताना on my brother and sister. म्हज्या भावा भयणी वयर That sister or brother तो भयणी is भाऊ completely healed, ती गुण जाल्या जाता म्हणून as the word of God says. So. कित्याक देवाच्या उतरान सांगला Praise the Lord. प्रेज गॉड Are you ready? आता तुम्ही तयार So, आसात the people who are laying hands, do you believe? तुम्ही कोण हात दवरून आसा तुम्ही सत Praise मानतात God. Those who are receiving, imagine that you also believe that you have been healed. तुम्ही सतमाना कोण उभे रावला मागण्या बसत तुम्ही सतमाना तुम्ही गुण जाल्यात म्हणून You will definitely you will see the healing. केदाळा मात तुम्ही खंडीत जावन ते भलायकी तुम्ही अनुभव करतात Second criteria, दुसरे जावन आसा you have to close your eyes. तुमचे दोळे दांबीचे Close your eyes. तुमचे दोळे दांबीचे No matter what happens, कितेंय काही जावन दी don't open. तुम्ही दोळे उक्ते करी नाकात If you open, जर तर उक्ते करतात you will come into the natural world. तुम्ही या संसाराक येतात भौतिक When you संसाराक close, तो केदाळा दोळे दांबतात you get into a spiritual world. केदाळा मात आत्मिक संसाराक कनेक्ट जावंक जाता So people who are requesting for the healing, कोण भलायके बसत उभे रावल्यात even the people who are watching online, you can also do this. कोण ऑनलायनान पळयता तुम्ही हे करूंक जाता Have your imagination, hope right through the word of God. तुम्ही देवाच्या उतराप्रमाणे तुम्ही बरोबर असो तुम्ही इमॅजिन कल्पना करा Have an image that you have been healed, तुम्ही ते कल्पना हाडा तुम्ही एदोळस गुण जाल्ले ते and what you were could not able to do, कितें तुमकां करूंक जायनातले believe that you are doing it ते करनासात म्हणून तुम्ही सतमाना in your imagination. तुमच्या पहिले तुमच्या कल्पना करा Until you see it in your imagination, तुमच्या कल्पनांत येता पर्यंत you cannot have it now. तुमकां ते येना Praise the Lord. त्या देखून पहिले तुम्ही Thank you, कल्पना Jesus. करीचे इमॅजिनेशन करीचे ऑलरेडी तुम्ही गुण जाल्यात खंयच्या एरियान तुमकां गुण जावंक आसा त्या Okay. एरियात समजले गे Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रेज गॉड हालेलुया Thank you, Heavenly Father. मंगळा सर्गींच्या बाप्पा आम्ही तुका अर्गां दिता Thank you, Jesus. अर्गां दिता जेजू Lord, you have given me the power and authority, सोमिया तुवें म्हाका अधिकार आनी ती सकत पदवी दिल्याय
and I exercise my faith आता हांव तो म्हजो भावार्थ कार्याक घालता because I believe. कित्याक हांव सत म्हणटा Mark 16, 17 and 18. कित्याक मार्काचो 16वो अध्याय 17वी आनी 18वी वर्ड सांगता When I lay hands on the sick केदाळा हांव हात पिडेस्ताचेर दवरता and the sick shall recover. आनी पिडेस्त गुण जातात. Lord, सोम्या that might be the first time, हे जावंक पुरो हांवें म्हणजे पयले फावटी but still I believe in you पूण जाल्यारय हांव सत म्हणटा तुजेर that you are working through me, कित्याक तूं म्हजे मरिफात काम करताय through my hands, म्हज्या हाता मरिफात and the Holy Spirit is working आनी पवित्र आत्मो काम करता and bringing healing to this brother and sister. आनी तो भलायकी आणता ह्या भावा भयणीतय. Lord, how Peter and John कशे पेद्रो आनी जुवांव said in the name of Jesus Christ of Nazareth, कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान how they healed the cripple, कशे तांणी त्या थोंड्याक गुण केले in the same way, त्याच प्रमाणे I am speaking हांव उलयता to the spirit of infirmity, या पिडेच्या आत्म्याक दुश्टात्म्याक as Jesus cursed the fig tree. कशे जिजून त्या अंजुराच्या रुखाक शिराप घालो I curse right now हांव या वेळार शिराप घालता in the name of Jesus. जेजूच्या नांवान You spirit तू आत्म्या operating in his life, या व्यक्तीच्या जिवितांत कार्यार आसाय in the name of Jesus, जेजूच्या नांवान I command you हांव तुका आज्ञा दिता to uproot from the root, मुळात हांव उमटोन and I cast into the sea, आनी दर्यांत वचून पडोन and you should not come back, आनी फाटी येनाका because he and she is the body of Christ. कित्याक तो आनी ती जेजू क्रिस्ताची खूर जावन आसा. Spirit of infirmity, हे पिड्याच्या दुश्टात्म्या you are dead from the root. तू मुळात हांव मेलाय In the name of Jesus, जेजूच्या नांवान I command हांव तुका आज्ञा दिता by the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन full restoration हर एक रेस्टोरेशन from the top of his body हर एक सकले जावन पाया पर्यंत to the soles of her feet. पाया पर्यंत I command हांव तुका आज्ञा दिता every system हर एक सिस्टम is functioning perfectly सारक्या रितीन काम करता. for what God has created it to function. कशे देवान काम करूंक निर्मिल्या त्या प्रमाणे Every tissue, हर एक टिश्यू every ligament, हर एक लिगामेंट every cell, हर एक सेल in the name of Jesus, जेजूच्या नांवान functions in the right way. सारक्या रितीन काम करा. In the name of Jesus, जेजूच्या नांवान you have been healed. तू गुण जालाय. Thank you, हर Jesus. गान जेजू In the name of Jesus, जेजूच्या नांवान this person has been completely हो healed. व्यक्ती संपूर्ण गुण जाला. Don't open your eyes. आता तुमचे डोळे उघडे Pray करी in tongues, pray in tongues. भाषाच्या ध्यानाने उलया. Don't take your hands, don't take your hands. हात काढ नाका, हात काढणे The blood of Jesus flowing into your body right now, आता जेजूच्या रगात तुमच्या कुडीर वसून असा. healing every part of the body, हरी एक सकत वसून हरी एक जागा गुणकन असा. every spiritual things, हरी एक आत्मिक संगत्यो, evil spiritual things हरी एक वाईट संगत्यो is healed in the name of Jesus. जेजूच्या नावान गुण जाल्यात. The love of Jesus जेजूचो मोग flowing into your body तुमच्या कुडीत वळून असा. right now. याच वेळार Experience the love of Jesus. तुम्ही अनुभव करना असा जेजूचो मोग. Oh, asha ha 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 ba la ba 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 sheda da 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 ra. He be shika la ha ba 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 shada ra ba ro bo 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 ka la ba ba. Ha ra ba ra ba ra ba ra ba 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 shika ra ba ra ba 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 ba. Ha ra ba ra ba ra da ra shika ra ha ba 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 shika la ba ba ba. No matter what you are going through, बाबा काय कशी पळे नाका किती जाता त्याच्यावर गमन वरी everything नाका. has been set to you free. अरे एका जाऊन तुमका सुटका. The word of God has set you free. कित्याक देवाचे उता तुमका सुटका दिता. The blood of Jesus has set you free. देवाचो मोग तुमका सुटका दिता. Thank you, Jesus. अर्गान जेजू. The Spirit of the Lord is upon me. देवाचो आत्मा तुमच्या वयर आसा. My म्हजे God वयर has आसा. alerted me. देवान म्हाका अभिषेक केला. He has filled me with His love ताच्या मोगान म्हाका भरला and set me आणि म्हाका सोडलायला. free from all evil. अरे एक वाईट शक्ती जावन. The Spirit of the Lord is upon me. देवाचो आत्मा म्हजे वयर आसा. My God Himself has anointed me. देवान म्हाका विचून काढला.
He has filled me with His love ताने म्हाका मोगान भरला and set me free आनी म्हाका सुटका दिल्या from all evil. रे का वायटात हांव Thank you, Jesus. अर्गान जेजो Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Receive your healing. तुम्ही तुमची भलायकी स्वीकार Receive करा your healing. तुमची भलायकी स्वीकार करा Receive your healing. तुमची भलायकी In स्वीकार the करा mighty name of Jesus. जेजूच्या वर्त्या नावानं Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया Amen. आमेन Amen. आमेन Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Do whatever you cannot do before. कितें तुमकां पयलें करूंक जायनातलें तें आतां करा चॅक करा पळया तुमकां कितें दूख आसली या काले आसलें पयलें कितें करूंक जायनातलें तें करन पळया चॅक करा आतांची दूख आसल्यार आतां उखलून पळया बावगूंक जायना बावगून पळया या बसोंक जायनातल्यार If you बसून can't पळया raise your hand, raise your hand. If you धीमे can't घाला walk, धीमे come on, घाला walk and check. वय वो पळया वो सुख पळया दूख आसली की चॅक करा आं चॅक करा Praise the Lord. काही बघता काले गेल्ली आत वयर घाला कोणाक संपूर्ण सुटका मेळ्ळी काले जालें तुका सिस्टर ठीक यू कॅनॉट लिफ्ट हिज हँड So you can lift. Lift your hand, say thank you, Jesus. सांगा अर्गान जेजू सांग Praise the Lord. प्रेज गॉड What about you, sister? तुका कितें जालें सिस्टर आतां खंय दू फाटल्या वेन शी इज कफिंग हियर पेनिंग नाव नो पेन Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Thank you, What Jesus. about others? आणि दुसऱ्यांचे पाय दुख चलोंक जाले इल्ले आसा दुख तर वय कंटिन्यू ते प्रॅक्टीस कर जेजूच्या गायनी ओके गुण जाले What happened? रेड्यूस लिटल बिट पेन Now, no, there is no little bit reduce and all. You start from there to walk there वो सांगू स्तुती करून वो and say thank you, Jesus, I'm healed. सांग अर्गान जेजू म्हाका हांव गुण जाल्या म्हूण सांगू न्हू Say it, thank you, Sang, Jesus. sang, sang, Speak, sang. thank you, Jesus, I'm Sang. healed. And Sang, sang. तोंडार start confess walking कर. fast. पळया सांगता तोंडार सांगू सांगा ते सांग सांग Anyone? Yeah, there. सांगा काले जाले तुमकां काले वय गे हर नो इज पेनिंग नो पेन Praise the Lord. Praise Thank you, God. Jesus. Hallelujah. हालेलुया Anyone else? आणि कोणी आसात Ah, अनुभव जाल्ली काल जाले माई शी water is coming in her eyes no water praise God. Thank Praise you, God. Jesus. Hallelujah. What about? किती झाले सिस्टर तुमका शी इज फीलिंग बेटर नाव No better. You're already healed. Start. Someone be with her वय and say that thank you, Jesus, I'm healed. सांग जेजूच्या गायनी What about you? सांगा Done? Can you walk properly? नाही आता चेक कर समा चेक कर आता गेली की कंप्लीट Much. See, praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Walking like a soldier. कितले वर्ष जावन असली तुका अराउंड 6 months Around 6 months. Praise God. What about you, sister? किती झाले सिस्टर दूख आसा की गेली की इल्ली आसा की इल्ली आसूं नजो म्हणटा सांग वॉक कर सांगू नोस You start doing it, you will see. You release the blood of Jesus. उतर सांग जेजू Run. अर्गान जेजू praise सांगू God. नोस अर्गान Thank you, जेजू Jesus. अर्गान जेजू तुमका काले अनुभव झाला ब्रदर असली आता सागे Done? Much. The Praise black- God. Thank you, black Jesus. झाला. Hallelujah. Come on. Praise the Lord. आता You practice it. सागे Okay. Slowly you do. Slowly you do. You स्लोली practice. सांगून तो सांगितले उतर सांग I'll tell you by the time. By the Oh. time you go to your dormitory, you'll be healed. जो सांगता तू डॉमेंट्री पावता ना अरी एक सारखे जाता Praise God. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Do you see? तुम्ही पळयले When we start speaking, केदाळ आमी उलयंक सुरू केले the Holy Spirit started to work. पवित्र आत्मो कार्य रूपाक देवलो All these days, इतल्या दिसांनी the Holy Spirit was with you, पवित्र आत्मा आमच्या भितर but आसलो you did not use him. पूण आमी तो उपयोग करूना Who is the loser? कोण आहे उगडायले We are the Holy Spirit. आमी जावन आसा पवित्र आत्मो Now you start.
This is just a beginning. आता खाली तुम्ही सुरू करा There एक are- आरंभ मात्र There are more to come. ते जायते आणि येऊ कसा मुखार Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया So we are coming by 9:30. अगेन Ah, येतात की 9:30 वरार परत praise God. Okay. प्रेज गॉड Thanksgiving. ओके मगळा बापा या वर्त्या वेळापासून तू आम्ही तुका अर्गां दिता परत आमकां जायती सता तुवें भावा भयण कांत्र उगडापे केले तुवें आमकां शिकयलें आमी कशे आमचो अधिकार पदवी उपयोग करीचे म्हणून तितलेच न्ही तुवें आमकां येदोळसो तो अधिकार दिलाय संवसाराच्या हर एका वस्तू वयर अधिकार पूण आमच्या नेनारपणान आमी तो अधिकार सारक्या रितीन उपयोग करिनासल्या पासून आमी बोगसणे मागता आज परत तो आमकां अधिकार खंयचे खातीर खंयच्या कार्या खातीर प्रत्येक जावन आत्मीक देवाच्या राजा पासून कशें उपयोग करचे म्हणल्यार तुवें आमकां कळीत केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता जेजू तुवें आमकां शिकयलें कोणी ह्या दोंगराक ते पयले देवाचेर भावार्थ दवरा कोणी देवाचेर भावार्थ दवरलो कोणी ह्या दोंगराक म्हणजे आमच्या समस्याक पिडेक ताणें सांगा जे म्हूण न्ही मागाचे सांगूंक सांगलें तुवें कोणी ह्या दोंगराक हांगासो उठो न्हू दर्यांत वचून पड म्हूण सांगो न्हू आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना ताणें कितें सांगलां ताणें सत मानल्यार ताणें सांगलेल्या बरीस जातलें तितलेंच न्ही तुवें आमकां शिकयलें कितें सकड तुमी मागण्यांत मागतात तें मेळ्ळास म्हूण सत माना आनी तुमकां मेळटलेंच तितलेंच न्ही कितें आज आमी शिकयले हर एक उतार तुवें अद्भुत खुणांनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ते थीर केल्ल्या पासून तूं अर्गां दिता कितें तुवें आमकां शिकयलाय तें आमच्या जिवितांत आमी मात्र दवरिनासतना ते हेरांकी शिकोवंक हेरांकी ते सुटकेचे जिवीत शिकोवंक समस्या वेळार चिंतून बसचें न्ही समस्या विशयांत उलोवचें न्ही त्या समस्याक कशें उलोवचें म्हणलें आमकां कळीत करचे पासून आनी हेरांकी ते शिकोवंक आमकां तुवें कुमक करचे पासून आमी तुका अर्गां दिता अशें तुजे कुशे प्रमाणे हर एकल्यांनी ते भरून तुजें जिवीत जिवन तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता हांव हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया ओके